आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही घाणी आमचे तुमकां ती हे आसूंक जायना। आयज ही घाण हे आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आणि हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळी दुशीत जातले आणि रोगराई उत्पन्न जातलो आणि आमच्या लोकांक हे जातले त्रासांत पडटले। आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आणि आमचे लोक सारवार जावचे ना आणि हो कांयचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडयतले आणि आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो। इतलें हांव म्हाजी भाशण तुमकां कसोच नाका नाका। आम्ही शिवनाथ महादेव गांवकर आम्ही आता ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आता थंय 12 जाणांची कितलेशेच पिडयो जाल्ल्यो आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आणि थंय आमचे 12 लोक लढोन मेल्ले आसा आणि रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव ठेयल्लें आसा। थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आणि ही करून दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आणि त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले म्हणजे करतले। जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज हांगासर ह्या मंदिरात केळबाय बायच्या मंदिरात सगळे जमलेले आसा आणि ही केळबाय सगळे गांवचे अधिकारी आसा ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगून नासतना करता म्हणून केळबाई बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक जागृती केल्या कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका। गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत। पिळगांव सारवानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली। पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली। मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली। सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले। मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो। सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपारा उसरा मेरेन चल्ली। मेन म्हणजे SOP आहा पळय ती आमकां सारकी खबर टायमींग कितें आसा गाडयांचो मागीर रस्तेच दलदल जाता तिचेरूय कितें आमी सोल्युशन काडपाचें ठरयलें। मायनींग आमी आतां लेटर करतले की लोकांक जे ट्राफीक वयता पळय तांकां कितें त्रास जावचे न्हू रस्त्यार। आतां खरें मडी रोड जाता आमी फोटो सुद्दां पळयले आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्दां पंचायतीन हाडून दाखयले आमकां आतां आमच्या कडेन आणि आमी ते मान्य केलें की खरेंच हे रोडाचेर कनेक्शन जाता तेन्ना ते बरे भशेन ते सुरळीत तांचो ट्रान्सपोर्ट जावचो गांवांचो शेतकारांचो प्रश्न सुटचो कामगारांचो प्रश्न सुटचो हो आमचो मुद्दम ध्येय आसलो तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आनी सुरळीत तेंच्यांनी मायनिंग एक्टिविटी उपस्थित केल्या। आमी प्रश्न अशे घातल्या की मायनिंगाचे चडशे प्रश्न आमचे उपस्थित जाल्ले आसा। मेन म्हटल्यार आमचो आतां आमचे IDP जंक्शन जे जाता पिळगांव जंक्शन ते जंक्शन तेंच्यांनी उदक जे आसा ते आमच्या PWDच्या दोन चेंबरान उदक सोडलेले आसा तो एक प्रश्न आतां उपस्थित केलो आसा आणि जो टायमिंग जो आसा हो जो तो फॉलोच करिना हे ट्रान्सपोर्टेशन जे हे आसा ते फॉलो करिना ते एक जालें। आणि आमचे जे 1.5 किलोमीटर जे सारमानस टू माडोळा जंक्शन आसा पळय त्या इतल्या रोडाक जे पब्लीक रोडाक जी हे जाता डस्ट जाता लोकांचे पडपाचे घातक असो रोड जाल्लो आसा तेजेरूय आमी हांगासर डिस्कशन केल्लें आसा आणि तेजेर आमी निर्णय कितें तरी घेतलेच। मदीं मदीं लोक कितें आसा ते बंद करतात आमी म्हणटा की कायम स्वरुपी ते बंद जावचे अशें म्हणून आमचो एक निर्णय जाल्लो आसा। पंचायतीन कितें सांगलां पंचायतीन आमी एक्शन घेता म्हणून सांगलां। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।
आयतारा कवळे पंचायतीची जाल्ली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ग्रामसभेत पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां, हेडपी सुणी आनी गोरवां ह्या विशयांचेर बरीच चर्चा जाली. हेडपी गोरवांक आनी सुण्यांक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक अपघाताकूय तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून लोकांनी हेडपी गोरवां आनी सुण्यांचेर तोडगो काडचो म्हणून मागणी केली. ते प्रमाणे हे समस्येचो बेगीनूच तोडगो काडटले अशें आश्वासन पंचायत मंडळान दिलां. आयची ग्रामसभा सामकी बरी आसून भोंवून जाली आनी काही मेन थाराव आमी हांगसर घेतले आसा मेन आमच्यो कमिटी काडनाशिल्ल्यो आसता आमी दोन सी जावं आनी आमची दोन तीन कमिटी काडलेल्यो आनी बाकीच्यो ज्यो कमिटी आसा त्यो सगळे आमी पंच मेंबरूच आशिल्ली. पूण ह्या ग्रामसभेक आमी 20 ज्यो कमिटी आसा त्यो काडपाक लागून थाराव. कितली काडली कमिटी? आज आमी 4 कितें मेन ठराव बीन जालें कितें? मेन तर आमच्या कमिटीनूच आमी उलयलें आतां आनी तेणी पळय कितें तें कमिटीन कितें आसा तें करपाचें लोकांनी सजेशन दिलां आमकां. पण आमकां लागून प्रॉब्लम जाता गांवांत कितें जें आसा तें आमचें हेल्थ सेंटर तें आमकां आमचो तिस्कार आसा धवळे एरियेंतले तेजेर आमी उलयलें आनी तें आमकां आमची शाळा जी खाली आसा धवळे तेतून काडपाचें सजेशन घेतलेलें आसा. आनी आतां तशें व्हडलेंशें अशें कांय ना, फक्त एक कमिटीचेरूच आमी सगळीं उलयलें आनी 2-3-4 कमिटी आमी काडल्या आनी तेंचेर पळय ते कमिटी मार्फत कितें करपाचें तें लोकांनी सजेशन दिल्लें आसा. कॅटलाचेर आमी ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल एंड एनिमल वेलफेअरा कडेन टायअप केल्लें आसा थ्रू एनिमल हजबंड्री आनी आमकां ऑर्डर आयिल्ली आसा. आतां आमी तो प्रोसेस फुडें व्हरतले आनी स्ट्रे कॅटल जी आसा ती व्हरपाक चालू करतले नेक्स्ट वीक. बिफोर दॅट जे कोणाली गोरवां आसा ते सगळे फार्मराक आमी आपयतले, परत रिक्षे भोंवयतले आनी अवेर करतले की बाबा स्ट्रे अशी कॅटल सोडनाका, तेजे बरोबर कोण तरी रावा नाजाल्यार बांदून दवरा, अदरवायज ती स्ट्रे कॅटल वील बी लिफ्टेड. सो एक स्ट्रे डॉग्सांचो प्रश्न येयल्लो, स्ट्रे डॉग्साचो बरोच हें आसा. ते बरोबर आमी ते पिपल्स फॉर एनिमला बरोबर टायअप चालू आसा. थोडेशे कितें तरी डिफरन्स ऑफ एमावंट स्टरलायझेशन ते सेटल करपाचें आसा. ते जालें की म्हाज्या हिशोबान 1 म्हयने भितर आमी तेंय काम करतले. कुडपण जेटी आनी हेडगी गोरवांच्या विशयावेल्यान वेळीची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटल्या दिसांनी कॉलरा दुयेंसाक लागून कुडपण जेटी बरीच चर्चेत आशिल्ली. जेटीर बोटी नांगरून दवरतात तो वाठार सामकोच हळशीक आशिल्लो. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो, पूण अजूनय ही बांदकामां तशीच आसात. ह्या बांदकामांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. आमी कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना, मात बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. हय थंय न्ही कितें जाल्लें आमकां आतां डायरिया, कॉलेरा आनी व्हेक्टरबोर्न डिजीज हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक लागला. आनीक आमी खंयच्याच बिझनस एक्टिविटीच्या अगेन्स्ट ना. सो थंय आमी एक प्रपोजल मांडलें आनी लास्ट टायम जेन्ना CM विजीट केल्लें तेन्ना थंय गांवकारां मदीं मातसो प्रॉब्लम जाल्लो जी इलिगल स्ट्रक्चर एक्जिस्ट जाता तेका लागून. सो आमी आयज प्रपोजल मांडलो की जर आमकां गांवच्यांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय आनी गांवकारांक ते मेळपाकच जाय. सो आमी एक प्रपोजल मांडलो की ती एरिया जी आसा ती डेव्हलप करपाची, थंय स्ट्रक्चर उबी करपाचें, लिगली स्ट्रक्चर उबी करपाचें फिशरीसान जावं कोणी आमच्या ऑथॉरिटी आहा तेणी, आनी आमची गांवकारांक ती चलोवपा दिवपाची. दिस वॉज अ स्ट्रक्चर. पण आज बोवाळ जावपा कारण कितें? बोवाळ जावपा कारण म्हणजे तांकां ते कोण तरी थंय 40 ते 50 स्ट्रक्चर उबी केला आनी म्हयन्याक 5 ते 40 हजार रुपया भाडे घेता आनी ते इलिगली चलोवपाक जाय तांकां. ते त्यांची इन्कम बंद पडत म्हणून तांचेर भयिल्लो आसा. आमकां हे इलिगॅलिटीज नाकात. एक बरो इशू रेज जालो रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चर आनी कुडपण जेटीचेर CMन विजीट केले आनी त्या तोंडार एक मेंबरान थिंगा गांवच्या मेंबरान थिंगा स्ट्रक्चर इलिगल आहाय तेचेर इलिगल आहा म्हणून सांगिल्लें. थिंगा कुडपणा जेटीचेर आहाय थिंगा ते तो मनीस कोण सांगलो तो ते खबर आहा. एसोसिएशनाचे ऑफिस आहा ते इलिगल आहा. ते वॉटर बॉडी फिलिंग करून ते केलो आहा एसोसिएशना ऑफिस आहा ते. तेच भायर ते रिवर साल हॉटेल आहा ते बी इलिगल आहा. तेकाय बीन सेटबॅक ना काय ना. हे कोण पयली बॉडी आहलो तेमी आपणा जाय तशें करून थिंगा स्ट्रक्चर बांदपा दिले. म्हाका दिसता हे लिगली हे कंटिन्यू चालू आहा. अशें करून आतां ही हिस्ट्री कॅटल आहाय थिंगा आतां वेली हिस्ट्री कॅटलाचे हांवें प्रपोजल केला लँड एक्विजिशना धाडपाचें, लँड एक्वायर करपाचें
आणि थिंगा एक आंबेली आणि वेली हे बोगले पंचायत आहा आणि जॉईंट आहा सो थिंगा एक कॅटल पाऊंड घालपाचें जावपाक शकता प्लस थिंगा ते ग्राउंड डेव्हलप केला तो हाफ डन आसा प्लस थिंगा उदक वता आणि हांव एक वर्स जालें ते उदक सोडपाक प्रयत्न करून म्हणून मागता वर्स जालें कांय ना कांयच एक्शन ना आणि म्हाका दिसता आमचे ग्राम सभा आमची जनरल पब्लिकाक कितें व्हॅल्यू आसा कित्याक आय एम आस्किंग देम एक्शन टेबल रिपोर्ट फ्रॉम ऑगस्ट लास्ट इयर पूण कांयच मेळना केटल फोंडा येयला केटल फोंडा आमकां तेमी म्हणपाक लागले ते गोरवां हातून कितें आमचे डायरेक्टर एनिमल हजबंड्री तांकां एक लेटर करतली आनी तेंकां आतां आमी घालपाचें की तेंकां डिस्कशन ते आमकां सांगतले तेंकां आमी डिस्कस करतले आनी ते इश्यू मातशें सॉल्व करून जाता जाल्यार आमी ट्राय करतले आनी MDR रोड तो आमी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टार तेंकां आमी लेटर केल्या तो आमी डिनोटिफाय करूं आनी आतां आमी लेटर करतली गुगलाचेर एक्चुली ते गुगलाचेर तो रस किन्या दाखयला फुड्या पाटून वेगळी वेबसायट तीन दाखयला तो आतां आमी हेको लेटर बी करतले आनी गुगल मॅपाचें आसतें आमी तें डिनोटिफाय करून आमी लेटर करतले हळडणची ग्रामसभा जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीच्या विशयाचेर बरीच तापली. थळाव्यांनी खासगी जेटींक खर विरोध परगटायत निमणे ह्या विरोधात थाराव मंजूर केलो. आयतारा हळडणा जाल्ले ग्रामसभेत जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीचो विशय बरोच तापलो. पंचायती प्रमाणे जमीन रूपांतरणा आड जे निर्णय आसात ते कोर्ट तसेच सरकारा वतीन जातले अशी माहिती सरपंच अश्विन डिसोजा हांणी दिली. मजगती खासगी जेटींक खर विरोध करीत ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत पास केल्ल्याचे सरपंचान सांगले. ग्रामसभा बरी जाली पीसफूल. आय मीन देर वॉज वन इशू वीच दे हॅड brought up about CS land conversion. Land conversion is not a matter of the panchayats to decide. So the honourable courts are looking after it. Concerned parties have gone to the court. Notices are shown. So we have mentioned that we are not doing this discussion here because the matter is in the court and whatever it is the government will decide. We will abide by whatever the court rulings are. Apart from that, it was an ordinary Gram Sabha. Normal drainages, cleaning of roads and so इलिगल स्ट्रक्चराचे कितें येयल्ले इलिगल स्ट्रक्चर जे आदल्या आमदारान घेतलेले ते आदलो पंच मेंबर वॉज ट्रायंग टू इंडायट मी इन दॅट मॅटर दॅट द स्ट्रक्चर इज कम ड्युरिंग माय टेन्यूर. वॉट हॅज हॅपन देर आर अप्रूव्ड प्लॅन्स ड्युरिंग EHN दिताना ते प्लॅन बी दिताना ते प्लॅन बी सगळे EHN दिताना ताका त्या सायझीचे आसचे म्हणून ताका अप्रूव करून दिल्ले आहा. म्हज्या टेन्युअरान हांवें स्टॉप नोटीस काडली, सायट इन्स्पेक्शन काडलें ओन्ली फॉर मी टू नो दॅट इट वॉज ऑलरेडी इशूड. सो इट बिकम अ मॉकरी ऑफ तेजें कितें करून दवरलें कारण तें आमकां खबर ना. आनी आतां कितें जालां तेका तेज्या आंगार आयलें म्हणटा तो मागीर सरपंचाच्या नाका पोना हांगा दिता तें उलयता बट वॉज नॉट रिक्वायर्ड येट आतां RTIच्या अंडर डॉक्युमेंट्स येयला लेट हिम कम टू नो आनी ताचे बरोबर रावल्ले पळय थोडे लोक ताची घरची आहा ते इशू करपाक हावज नंबर. सो दे न्यू ऑल दीस थिंग्स वर देर प्रायर टू मी. Plan is approved during the EHN number issue and ulte maje it is not fair. So that's why I didn't bother to reply and all. I said in the right forum I mean the Gram Sabha when the matter came taka jenna sangla tu present ha the meeting matter ended there only. So we realized this is not something that they can just walk over me on any things which they are party to basically. So we have done corrective measures. We have seen to it that whatever procedures have to be done. And then he gave a reason saying that it was damaged, the structure was damaged and he's repairing. But everything was already approved before us. जेटीचेर कितें जालें जेटी ह्यो पळय हात CZMPचेर पळय हात त्यो ट्युरिजम पर्पसाक यूज करपाक लोकांक प्रॉब्लम ना. बट देर सेईंग नो परमिशन शूड बी गिवन इन प्रायवेट ओन लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर कम्युनिदाद लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर इन गव्हर्मेंट लँड ऑल्सो एडजस्टंट टू द रिवर ऑन द एंटायर स्ट्रेच. बट एक्झिस्टींग ज्यो आहात हिंचो तर कोण ऑपरेट करूंक सोदता प्रिफरेबली आमच्या आल्दोनकार देन दे मे बी गिवन परमिशन फॉर टुरिजम पर्पज. स्नेहा सोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ले वेंचणुके खातीर 91.17% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोटवेंचणुकेक लेगीत 91.47% मतदान जाल्लें आसा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवारांक नात देविल्ले. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद दिसून आयला.
आयज आमचे हरवळे विलेज पंचायत इलेक्शन्स असले, पोल्स असले. सो आता 5 सुमार पोल्स कन्क्लूड जाले. सगळे कंडक्ट जो आहा पोलाचो तो पीसफूल जालो. खंयसरूच आमकां वायोलेशन मेळोंक ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाचे. आणि एट द एंड ऑफ द डे at 5 after the close of poll, the final count, the voter turnout in ward number 2 is 95.58%. Ward number 3 asa thai 83.84%. Ward number 4 89.39%. आणि ward number 5 yaha thai 93.35%. So overall जी voter turnout झाले आयज हरवळे पंचायतीची ती 91.17% झाली. सो हेचे काउंटिंग जे आसा ते फाल्यां सकाळी 8 सुमार स्टार्ट जातले. स्ट्रॉंग रूम जो आहा तो आमी 7:30 सुमार ओपन करतले. सो तशें कॅन्डिडेटांक सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्लें आसा आणि त्या टायमार एज पर शेड्यूल काउंटिंग स्टार्ट जातलें. भाऊ आज बाय इलेक्शन आशिल्लें कशें जालें गांवांक इलेक्शन? आमचें इलेक्शन सुसेगाद जालें, कांयच कटकट ना. आतां कितले वोट आसा हांगा? 340. अरावंड आतां कितलीशे जाला? 310 जाला. 310. अशें गांवां पयलीं सुद्दां पंचायती इलेक्शन अशाच तरेन इलेक्शनां वोटींग बरें जाता हांगा काय हे फावटी चड जाला अशें कितें आसा? तशें आमचें अशें जाता. आसा मोरपिला हांगा आज बाय इलेक्शन आशिल्लें आनी टोटल वोट आशिल्ले 340. आउट ऑफ दॅट सद्या वोटींग जाला 311. तेतूंत भितर फिमेलाची 159 आनी मेल 151. ओवरऑल 91.47% वोटींग जाला. आनी जे दोग जाण कॅन्डिडेट आशिल्लो सोनू वेळीप आनी तुळशीदास वेळीप दोगांयनी कॅन्डिडेट आपूण जिखतले म्हणून दोगांयनी म्हणटा आपूण दोगूय कॉन्फिडन्स आसा. तशेंच सोनू वेळीप आशिल्लो तेका जे प्रमाणे सांगला ते बाबू कोळेकराक सपोर्ट. दुसरो कॅन्डिडेट आसा तुळशीदास जो स्टँडींग MLA आसा सद्या प्रेझेंट एल्टन डिकोस्टा. खंय तरी फावटी जे प्रमाणे लोकांचें म्हणणें आसा हांगा लास्ट फावटी जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो बाबू कोळेकराच्या सपोर्टाचोच आशिल्लो आनी खूब वर्स जाले हांगा ते. आतां हे फावटी हे इलेक्शनाक वोटींग बरें जाल्लें आसा आनी पळोवपाक जाय की चेंजीस येता काय परत तशेंच उरतले. वेळूस ठाणे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून फुकट गेले. ही गळती शेनवारच्यान लागिल्ल्याचें कळटा. आयतारा सुटी आशिल्ल्यान ही पायपलायन दुरुस्ती जावपाक पावली ना आनी व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाली. वेळूस ठाणे रस्त्याच्या मधोमध हांगासर उदकाची जी पायपलायन आसा ही फुटलेली आसा आनी कितलेशेच उदक हांगासर वाया वचपाक लागलेले आसा. ह्यो मेन रस्तो आसल्या कारणान कितलेश्योच गाडयो हांगासर वयता आनी हांगासर जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी बेगोबेग येवन ही पायपलायन आसा ही रिपेर करपाक जाय आसली. मात आजुनूय तेंच्यांनी ही पायपलायन आहा ती रिपेर केलेली ना. शेनवारा सांजची रातच्यो ही पायपलायन फुटलेली आसा असो लोकांचें म्हणणें आसा. आनी आयज आयतार आसा आनी आजुनूय दनपार जाली तरी कोणीच हांगासर पाणी करून ही पायपलायन सारकी केलेली ना. आमी पळयतात की कितलेशेच गांव आसा हेंकां नळाचें उदक मेळना आनी तांकां उदका खातीर वणवण भोंवचें पडटा. मात हांगासर पायपलायन आहा ही फुटोन अशेंच उदक वाया वयता. ताका लागून जे खात्याचें दुर्लक्ष आसा हें सारकें दिसता. कित्याक तर ह्यो रस्तो मेन आसा आनी कितलेशेच हांगासर जे संबंदीत खात्याचे जे कर्मचारी आसा ह्या रस्त्यासूनच वयता. मात कोणाचेच हांगासर लक्ष वचोना कितें असो सुद्दां प्रश्न पडलेलो आसा. ह्या जाग्यार आमी पळयता की हांगासर हें आसा खणलेलें आसा. हांगासरच खुबश्या टायमार हांगासर पायपलायन ही फुटता आनी तेजेर माती घालून तेजो भराव घालून ते पॅक करता. पूण परत हांगासरच ते रिपेर परत पायपलायन फुटली गेली वयता. ताका लागून खात्यान जेन्ना रिपेर करता तेन्ना काळजी घेवन ती रिपेर करपाची आनी फुडल्या फावटी फुटपाक जायना अशी सुद्दां तेंच्यांनी दखल घेवपाची गरज आसा. आनी ही जी पायपलायन आहा ती बेगोबेग रिपेर करून जी उदकाची वाहतूक आसा ती सुरळीत करपाची मागणी ह्या थळाव्यांनी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.
गोंय हे सन सी आनी सँड हाका लागून फामाद आसा, पूण आतां खेळा खातीरूय गोंय फामाद जातलें असो विश्वास सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलो. 24वे राष्ट्रीय दिव्यांग स्विमींग चॅम्पियन सर्तीचे उक्तावण सुवाळो कांपाल हांगा पार पडलो. अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम यहाँ पे गोवा में ये स्विमिंग की नेशनल चैंपियनशिप हम प्राप्त कर सके और हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी सुविधा को देखना और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना और एक इंक्लूसिव भारत, इंक्लूसिव गोवा करने के लिए हमारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हम मेहनत लेंगे. भाइयों और बहनों, आप यहाँ पे बहुत ही उम्मीद लेके आए. आपको पहले मैं बधाई देता हूँ आपको यहाँ तक आने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने खुद के खर्चे बनाकर यहाँ पे आए हैं और अगली बार आप यहाँ यही से इससे भी बड़ा त्योहार हम मनाए, बड़ा युवा इवेंट हम मनाएंगे. इसीलिए मैं एक ही कहता हूँ, गोवा फेमस 3 चीजों के लिए है. एक है सी, एक है सन और तीसरी है हमारे सैंड. सी सैंड और उसी के में चौथा यस आ रहा है वो स्पोर्ट्स है. 4 यस और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पे है जिन्होंने इतना बढ़िया नेशनल गेम्स यहाँ पे परफॉर्म किया है और सब तरीके से सब दुनिया ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है. The world has congratulated the Honorable Sports Minister of Goa for organizing a beautiful national games. आज तक जिस तरीके से कभी भी नहीं हुआ उतने मात्रा पे उन्होंने नेशनल गेम्स को यहाँ पे परफॉर्म किया था. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. थिये कम्युनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खाजगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केलो. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताच्या परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयलें जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणीचेर परिणाम जातलो. तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उच्चे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जाण देवाक सांगणे घाले. कुडचिरे गांवांतल्या 12 जाण देवस्थान वाठारांत सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्या हालचाली सुरू जाल्यात. 44,000 चौखड मीटर सुवात संपादीतय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन आनी डेब्रिस प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें.
पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांचे अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावयल्यान ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. सकाळीं 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपरां उसरा मेरेन चल्ली. मांडवी पुलाचेर आयतारा फांतोडेर 4:30 सुमार कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. दुचाकी चालक दुसऱ्या गाडयेक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा. गोंय राज्य भास संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आस्पावन घेतले, अशी माहिती राज्य भास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी दिली. आयतारा सकाळीं 7:30च्या सुमाराक दिल्लीच्या रोहिणी वाठारांत CRPF शाळेकडेन स्फोट जाल्ल्याचें कळटा. थळाव्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण घडणूक थळार मोठो आवाज आयलो तशेंच धुंवर दिसून आयलो. ह्या घडणुकेन शाळेचें वण्टीचें लुकसाण जालें, तेच बरोबर लागसारचीं दुकानां तशेंच गाडयांचें बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. ही घडणूक घडटाच दिल्ली पुलीस तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान बेगोबेग घडणूक थळार पावले. सुदैवान कोणाकूच ह्या घडणुकेत जिवीतहानी जावना. गोंयभर हवामान खात्यान 22 ऑक्टोबर मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो.
फाटल्या काही दिसा आदी जीएमसीत मोबायल चोरेचे प्रमाण बरेच वाडिल्ले. तेच फाटभुंयेर आक्षे पुलिसांनी मॉविन फर्नांडिसाक अटक केल्या. त्या दुबाविता कडल्यान सुमार 1.5 लाखाचे 10 मोबायल फोन जप्त केल्यात. तशेंच मॉविन फर्नांडिसा आड 16 गुन्यांव नोंद जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. चंदीगडात डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाढ जाल्या. फाटल्या 14 दिसांत चंदीगडात 56 नवे डेंग्यूच्या दुयेंती नोंद जाल्यात. सद्याक आंकडो 125चेर पावला. हाका लागून भलायकी अधिकारी हुस्क्यांत आसात. तकली दुखप, जोर येवप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. तेन्ना कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. वेळूज ठाणे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून फुकट गेले. ही गळती शेनवारच्यान लागिल्ल्याचें कळटा. आयतारा सुटी आशिल्ल्यान ही पायपलायन दुरुस्ती जावपाक पावली ना आनी व्हडा प्रमाणांत उदकाची नाशाडी जाली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
आयतारा कवळे पंचायतीची जाली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ग्रामसभेत पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां, हेडपी सुणी आनी गोरवां ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली. हेडपी गोरवांक आनी सुण्यांक लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक अपघातांकूय तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून लोकांनी हेडपी गोरवां आनी सुण्यांचेर तोडगो काडचो म्हणून मागणी केल्ली. ते प्रमाण हे समस्येचो बेगीनूच तोडगो काडटले अशें आश्वासन पंचायत मंडळान दिलें. सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ल्या वेंचणुके खातीर 91.17% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर वेंचणूक जाली. 12 जाण उमेदवार ह्या वेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्ले. एकूण 1991 मतदारांची मतदान करपा खातीर नोंदणी आशिल्ली. आयतारा मोरपिल्ला पंचायतीची पोट वेंचणूक जाली. ह्या पोट वेंचणुकेक लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. सांजे 5 मेरेन 91.47% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. फुटबॉल जेटी आनी हेडगी गोरवांच्या विशया वयल्यान वेळेची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटल्या दिसांनी कॉलेरा दुयेंसाक लागून फुटबॉल जेटी बरीच चर्चेत आशिल्ली. जेटीर बोटी नांगरून दवरतात तो वाठार सामकोच हळशीक आशिल्लो. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो. पूण अजुनूय ही बांदकामां तशींच आसात. ह्या बांदकामाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. आमी कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना, मात बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे नात अशें लोकांचें म्हणणें. हळदोणची ग्रामसभा जमीन रुपांतरण तशेंच खाजगी जेटीच्या विशयाचेर बरीच तापली. थळाव्यांनी खाजगी जेटीक खर विरोध परगटायत निमणे ह्या विरोधात थाराव मंजूर केलो. आयतारा हळदोणा जाल्ले ग्रामसभेत जमीन रुपांतरण तशेंच खाजगी जेटीचो विशय बरोच तापलो. पंचायती प्रमाणे जमीन रुपांतरणा आड जे निर्णय आसात ते कोर्ट तशेंच सरकारा वतीन जातले अशी माहिती सरपंच अश्विन डिसोजान दिली. मजगती खाजगी जेटींक खर विरोध करीत ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत पास केल्ल्याचें सरपंचान सांगलें.
आपले कौशल्य वळखून स्वता आत्मनिर्भर जावचे. आत्मनिर्भर जाल्यार व्हड फुडार आसा. सरकारी नोकरी करप चुकीचें न्हय, पूण ते मेरेन आमी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाची तयारी आसपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंताचें म्हणणें. वेवसायीक क्षेत्रांत जायत्यो संदी मेळटात. पदवी मेळयिल्ल्यो तरणाटो बेकार कित्याक आसा? नोकरी मेळ्यार मेळटा, पूण वेवसाय सुरू करून आमी हेरांक रोजगार दिवंक शकतात आनी स्वताची अर्थीक प्रगती करपाक शकतात. हातूंत भर दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी एका कार्यावळींत उलयतना सांगलें. गोंय हे सन, सी अँड सँड हाका लागून फामाद आसा, पूण आतां खेळा खातीरूय गोंय फामाद जातलें असो विश्वास सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलो. 24वे राष्ट्रीय दिव्यांग स्विमींग चॅम्पियन सर्तीचे उक्तावण सुवाळो कांपाल हांगा पार पडलो. त्या वेळार तांणी हें उलोवप केलें. हालीसराक पयशांचे हायस दाखोवन लुटपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. अशीच एक घडणूक मुखार आयल्या ती म्हळ्यार एका 38 वर्सां पिरायेच्या बायलेन एकल्याक आपूण सरकारी नोकरी दिता म्हणून सांगून ताचे कडल्यान पयशे घेतले. हे संदर्भात माड्डोळ पुलिसांनी दुबावीत बायलेक अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. पोर्तुगेज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फॉन्तेनस वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हणून तिडकल्ले थळाव्यांचो आरोप. फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय ह्या सुवातेर भेट दीत असतात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हणून थळाव्यांचो आरोप. फॉन्तेनस पोर्तुगेज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅटिन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनसाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनस घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनस येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. गोंयचो सरकार खासगी विद्यापीठाच्या प्रकल्पाक लागून थिवी वाठारांतली 2 लाख चौखण मीटर जमीन 5 कोटी पुणे विद्यापीठाक विकपाक शकता जाल्यार गोंयकारांची कोमुनिदादीच्या जमनींचेर बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर कित्याक करिनात असो प्रश्न थिवीचो आदलो आमदार किरण कांदोळकार हांणी केल्लो.
नागझर जंक्शन ते धारगळ वचपी रस्त्या कुशीक भरपूर प्रमाणात झाडां वाडिल्लीं आसात. हाका लागून थंयच्यान यो वच करप्यांक लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. झाडां आशिल्ल्यान अंदाज येना आनी अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. ही झाडां कातरून उडोवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. शेनवारा राती कुडचडे पंटेमळ हांगा कार आनी दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. दुचाकीचेर आशिल्ल्यांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्याचें कळटा. हालींच संवसाराक अंतरिल्ले आनी उद्देग मळावेले रत्न म्हणून वळख आशिल्ल्या पद्मविभूषण रत्नजी टाटा हाका अस्नोड्या आर्गां ओंपली. ते निमतान कॅन्डल रॅली काडली. अस्नोडे ग्रामस्थांनी ह्या शोक सभेचें आयोजन केल्लें. सुरवेक हुतात्मा बाळाराया मापारी हांच्या स्मारका मेरेन कॅन्डल रॅली काडली. रतनजी अमर रहे अश्यो घोशणाय रॅलीत वांटेकार जाल्ल्या लोकांनी दिल्यो. अस्नोडेच्या कदम बस स्टँडाक गळतीचें गिराण लागला. बस स्टँडाच्या पाख्या वयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या. पावस पडटकीच उदक भितर गळटा. देखून प्रवाशांचे हाल जातात. फाटले 3 दीस पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक तर गळतीचो सामको वायट अणभव आयलो. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लाच्या पिकाचेर व्हड परिणाम जाला. देखून दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जाला. अंदू नाल्लाच्या पिकांत लागीं 40% घट जाल्या. जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धर्मीक महत्वूय आसा. मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. बाजारांत नाल्लाचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपळाचेर आटयो पडटात. चवथी पयली बाजारांत नाल्ल म्हारग जाल्लो. उपरांत चवथी वेळार नाल्ल कांय प्रमाणात सवाय जाल्ले. आतां परत नाल्लांचो दर वाडला.
तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. थिवीकारांचो खासगी विद्यापीठाक तांबडो बावटो. खासगी विद्यापीठ नाका. ग्रामसभेत मोठ्या संख्येन एकठांय येत थिवीकारांनी जाहीर केली आपली भूमिका. खासगी विद्यापीठाड एकमतान थारावूय संमत. थिवी फाटोफाट कुडचिरे आयलो. प्रस्तावित कोयरा प्रकल्प आड ठाम. आयतारा एकठांय येत प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. सातेरीकूय घाले गाराणे. मेन येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. वेळी ग्रामसभेत आयलो कुडबोण जेटीवेल्या बेकायदेशीर बांदकामाचो विशय. हळडोण्या ग्रामसभेत खासगी जेटी आड थाराव संमत. हरवळे पंचायत वेंचणुकेत 91.17% मतदान. मोरपिल्ला पंचायत पोट वेंचणुकेत 91.47% मतदानाची नोंद. फाल्यां सोमारा निकाल. ब्रह्मकर्मळी 70च्या विष्णू गुरव या तरणाट्याक मेळ्ळो पुनर्जन्म. जीएमसीतल्या दोतोरांच्या उपचारांक लागून आतुरणार पडिल्लो विष्णू आपल्या पांयाचो उबो. आनी कांपाल एएससी ग्राउंडार 24वे राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप सर्तीचे उक्तावण. सी, सन अँड सेना उपरांत गोंयांत 4थे एएस जातले स्पोर्ट्साचे. दिव्यांग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. आता खबरो विस्तारान. थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खासगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केला. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताचे परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयले जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भूमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. पळयात.
ती इंडस्ट्री आता हांगा व्हडले व्हडले भुरगे येतले शिकतले एकट्याक आमचे सांगले की ती इंडस्ट्री जाल्या उपरांत तूं 4 गाडयो थंय घाल पळय थोड्यांक म्हणून कितें सांगलें तुमची बायलां ती इंडस्ट्री येयल्या उपरांत कापडां धुवपाक मेळटली पण हांव एक अशें काम सोदता सांगलेलें की आमी बारीक समाजाची जात शिक्षण व्हडलें ना पूण येयले आसा आमी कापडां धुवपाचें काय कितें अशें एक मनाक चिंतपाक येता कमिटीन हे केले की 45 सिग्नेचर घेवन रेजोल्युशन ताणें पास केला की MIT आनी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येतली म्हणून आमचे 6,33,000 स्क्वेअर मिटराचेर न्यूट्रिशन करून 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडाचेर कशें जाता हें आमचे दोंगर भाव 150 वर्सां जालीं थिंचोर रावतात थिंचोर ती खंय वेतलीं तांची जनावरां घेवन ती खंय वेतलीं तांचें तें कांयच चिंतप ना हांवें आयकलां दोगां मनशांक कमिटीच्या 20 क्रोर्स आपणाच्या बॉल्सान घालून दोगांयकी 2 फ्लॅटां मेळ्ळ्यान 3 बेडरूम खोरगांव करपाक पुना की सेलरांनी तांकां ही 2 फ्लॅटां दिल्यान एज देर कमिशन प्लस 2% कमिशन आमच्या लोकांक फोटोन हे पयशे घेवन खंय वेतलीं ती द पीपल ऑफ TV have realized that what is happening and what the Comunidad of TV has done is absolutely wrong. Full World Peace University is opposed. It's going to be scrapped out. Okay? The chairman of the IPP board is Mr. Pramod Sawant. Why can't our beloved Chief Minister Pramod Sawant have a university somewhere down his side where there are flatlands? Why can't our wonderful hill, which is going to destroy the ecosystem of TV? जरी तो तेचे इतले लागता जाल्यार तेची स्वेज खंय घातली ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां दाखोवंकच ना सो तेची स्वेज खंय वयतली इतले लोकांची घाण खंय वयतली आतां आमचें म्हणणें आसा आमी गांवांत आमी युनिवर्सिटी आतां आमी हॅपी आसा कितें तरी बरें जातलें आनी 10 वर्सां पयलीं हांव फिलिप सिक्वेरा आमचो कामशेचो गांव पहा तो डॉबस्कोचे एक टॅक्निकल स्कूल हाडून सोदतालो आनी थोडी 10 जमीन सोदतालो ताका आयज पर्यंत मेळोंक ना पूण सरप्रायज जाता की ही 2 लाख जमीन आमचे TV कंपनीन ताका जमीन दिल्या म्हणून एनवायरमेंटाचेर ही स्वेज जी आसतली ते जमनीर ड्रील करून घालतले आनी हेचो परिणाम फिरना बोडये सिरसय कांसा हेचे गांवाचे उदकाचे झरे कंटेमिनेटेड जातले जे आतां अंजुना कालंगुटान जाल्ले आसा ती परिस्थिती आमची जातली आमकां उदकाची सोय मेळची ना उदीक तांकां वयतले आनी आमी हांगासर तानीक मरतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवीन सयत 12 जाण देवाक सांगणे घाले. कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचे म्हणणे. जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली. ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो. आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात ठराव पास केल्लो. मजगती आयतारा जाणटे नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले. गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले. ह्या वाठारांत पत्र आसा ती ताका 12 नांव काय पडलें तेन्ना पूर्वी त्या पयलीं कितले वर्सां द्रवीड मातलेले आनी ते पुर्तू जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणटे आनी पोरजांनी तेंच्या हागायले आनी दुसरे लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या बटाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रकल्प नाका तो हांगा हद्दभर आनी आमच्या गांवांतल्या कोण सांगता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींच आहा आमच्या गांवांत तो पक्ष पार्टी आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक उदक करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय. कुठलेंय मोठे कश्ट जाले आनी घडलो आमी सगळे लोक जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका
आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही घाणी आमचे तुमकां हे आसूंक जायना. आयज ही घाण हे आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आणि हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता. ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळी दुशीत जातले आणि रोगराई उत्पन्न जातलो आणि आमच्या लोकांक आमकां हे जातले त्रासांत पडटले. आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आणि आमचे लोक सारवार जावचे ना. आणि हो कायमचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडयतले आणि आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो. इतलें हांव म्हाजी भाशण करतां. तुमकां कसोच नाका. नाका. आम्ही शिवनाथ महादेव गावकर आम्ही आता ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आता थंय 12 जाणांक कितकेशेच पिडयो जाल्ले आसा. तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आणि थंय आमचे 12 लोक जोडोन मेल्ले आसा आणि रक्तां पडलेली आसा तेंची. तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव थिल्ले आसा. थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आणि ही करून दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आणि त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले उंचे करतले. जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज हांगासर ह्या मंदिरात केळबा बायच्या मंदिरात सगळे जमलेले आसा आणि ही केळबा सगळे गांवचे अधिकारी आसा. ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगूनासतना करता. म्हणून केळबा बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक जागृती केल्या. कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत. पिळगांव सारवानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभेन बरोच बोवाळ जालो. सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपारा उसरा मेरेन चल्ली. मेन म्हणजे SOP आहा पळय ती आमकां सारकी खबर नासली. टायमींग कितें आसा गाडयांचो मागीर रस्ते दलदल जाता तिचेरूच कितें आमी सोल्युशन काडपाचें ठरयलें. मायनींग आमी आतां लेटर करतले की लोकांक जे ट्राफीक वयता पळय तांकां कितें त्रास जावचे न्हू रस्त्यार. खरें मडी रोड जाता. आमी फोटो सुद्दां पळयले. आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्दां पंचायतीन हाडून दाखयले आमकां आतां आमच्या कडेन आनी आमी ते मान्य केलें की खरेंच हे रोडाचेर कनेक्शन जाता. तेन्ना ते बरे भशेन ते सुरळीत तांचो ट्रान्सफर जावचो. गांवांचो शेतकारांचो प्रश्न सुटचो. कामगारांचो प्रश्न सुटचो. हो मुद्दम ध्येय आसलो तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आनी सुरळीत तेंच्यांनी मायनिंग एक्टिविटी उपस्थित केल्या. आमी प्रश्न अशे घातल्या की मायनिंगाचे चडशे प्रश्न आमचे उपस्थित जाल्ले आसा. मेन म्हटल्यार आमचो आतां आमचे IDP जंक्शन जे जाता पिळगांव जंक्शन ते जंक्शन तेंच्यांनी उदक जे आसा ते आमच्या PWDच्या हितून चेंबरान उदक सोडलेलें आसा. तो एक प्रश्न आमी उपस्थित केलो आसा. आनी जो टायमींग जो आसा हो जो तो फॉलोच करिना. हे ट्रान्सपोर्टेशन जे हे आसा ते फॉलो करिना ते एक जालें. आनी आमचे जे 1.5 किलोमिटर जे सारमानस टू माडोळा जंक्शन आसा पळय त्या इतल्या रोडाक जे पब्लीक रोडाक जी हे जाता डस्ट जाता लोकांचे पडपाचे घातक असो रोड जाल्लो आसा तेजेरूय आमी हांगासर डिस्कशन केल्लें आसा. आनी तेजेर आमी निर्णय कितें तरी घेतलेच. मदीं मदीं लोक कितें आसा ते बंद करतात. आमी म्हणटा की कायम स्वरुपी ते बंद जावचे अशें म्हणून आमचो एक निर्णय जाल्लो आसा. पंचायतीन कितें सांगलां? पंचायतीन आमी एक्शन घेता म्हणून सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
आयतारा कवळे पंचायतीची जाल्ली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ग्रामसभेत पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां, हेडपी सुणी आनी गोरवां ह्या विशयांचेर बरीच चर्चा जाली. हेडपी गोरवांक आनी सुण्यांक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक अपघाताकूय तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून लोकांनी हेडपी गोरवां आनी सुण्यांचेर तोडगो काडचो म्हणून मागणी केली. ते प्रमाणे हे समस्येचो बेगीनूच तोडगो काडटले अशें आश्वासन पंचायत मंडळान दिलां. आयची ग्रामसभा सामकी बरी आसून भोंवून जाली आनी काही मेन थाराव आमी आमचो घेतले आसा मेन म्हणजे आमच्यो कमिटी काडनाशिल्ल्यो आसता आमी दोन सी जावं आमी आमचे दोन तीन कमिटी काडलेल्यो आनी बाकीच्यो ज्यो कमिटी आसा त्यो सगळे आमी पंच मेंबरूच आशिल्ली. पूण ह्या ग्रामसभेक आमी वीस ज्यो कमिटी आसा त्यो काडपाक लागून थाराव. कितली काडली कमिटी? आज आमी चार कितें मेन ठराव बीन जालें कितें? मेन तर आमच्या कमिटीन सांगून उलयलें आतां आनी तेणी पण तें कितें तें कमिटीन कितें आसा तें करपाचें लोकांनी सजेशन दिलां आमकां. कोणा कारागूण प्रॉब्लम जाता गांवांत कितें जें आसा तें आमचें हेल्थ सेंटर तें आमकां आमचे तिस्कार आसा ढवळे एरियेंतले तेजेर आमी उलयलें आनी तें आमकां आमची शाळा जी खाली आसा ढवळे तेतून काडपाचें सजेशन घेतलेलें आसा. आनी आतां तशें व्हडलेंशें अशें कांय ना, फक्त एक कमिटीचेरूच आमी सगळीं उलयलें आनी ज्यो तरी चार कमिटी आमी काडल्या आनी तेंचेर पळय जे कमिटी मार्फत कितें करपाचें तें लोकांनी सजेशन दिलें आसा. कॅटलाचेर आमी ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल एंड एनिमल वेलफेअरा कडेन टायअप केल्लें आसा थ्रू एनिमल हजबंड्री आनी आमकां ऑर्डर आयिल्ली आसा. आतां आमी तो प्रोसेस फुडें व्हरतले आनी स्ट्रे कॅटल जी आसा ती व्हरपाक चालू करतले नेक्स्ट वीक. बिफोर दॅट जे कोणाली गोरवां आसा ते सगळे फार्मराक आमी आपयतले, परत रिक्षे भोंवडयतले आनी अवेर करतले की बाबा स्ट्रे अशी कॅटल सोडनाका, तेजे बरोबर कोण तरी रावा नाजाल्यार बांदून दवरा, अदरवायज ती स्ट्रे कॅटल वील बी लिफ्टेड. सो एक स्ट्रे डॉग्सांचो प्रश्न येयल्लो, स्ट्रे डॉग्साचो बरोच हें आसा. ते बरोबर आमी ते पिपल्स फॉर एनिमला बरोबर टायप चालू आसा. थोडेशे कितें तरी डिफरन्स ऑफ एमावंट स्टरलायझेशन ते सेटल करपाचें आसा. तें जालें की म्हाज्या हिशोबान 1 म्हयने भितर आमी तेंय काम करतले. कुडपण जेटी आनी हेडगी गोरवांच्या विशयावेल्यान वेळीची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटल्या दिसांनी कॉलरा दुयेंसाक लागून कुडपण जेटी बरीच चर्चेत आशिल्ली. जेटीर बोटी नांगरून दवरतात तो वाठार सामकोच हळशीक आशिल्लो. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो, पूण अजूनय ही बांदकामां तशीच आसात. ह्या बांदकामांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. आमी कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना, मात बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. हय थंय न्ही कितें जाल्लें आमकां आतां डायरिया, कॉलेरा आनी व्हेक्टरबोर्न डिजीज हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक लागला. आनीक आमी खंयच्याच बिझनस एक्टिविटीच्या अगेन्स्ट ना. सो थंय आमी एक प्रपोजल मांडलें आनी लास्ट टायम जेन्ना CM विजीट केल्ले तेन्ना थंय गांवकारां मदीं मातसो प्रॉब्लम जाल्लो जी इलिगल स्ट्रक्चर एक्जिस्ट जाता तेका लागून. सो आमी आयज प्रपोजल मांडलो की जर आमकां गांवच्यांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय आनी गांवकारांक तें मेळपाकूच जाय. सो आमी एक प्रपोजल मांडलो की ती एरिया जी आसा ती डेव्हलप करपाची, थंय स्ट्रक्चर उबी करपाचें, लिगली स्ट्रक्चर उबी करपाचें फिशरीसान जावं कोणी आमचो ऑथॉरिटी आहा तेणी, आनी आमची गांवकारांक ती चलोवपाक दिवपाची. दिस वॉज अ स्ट्रक्चर. पण आज बोवाळ जावपाक कारण कितें? बोवाळ जावपाक कारण म्हणजे तांकां ते कोण तरी थंय 40 ते 50 स्ट्रक्चर उबी केला आनी म्हयन्याक 5 ते 40 हजार रुपया भाडे घेता आनी ते इलिगली चलोवपाक जाय तांकां. ते त्यांची इन्कम बंद पडत म्हणून तांचेर भयिल्लो आसा. आमकां हे इलिगॅलिटीज नाकात. एक बरो इश्यू रेज जालो रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चर आनी कुडकोण जेटीचेर CMन विजीट केले आनी त्या तोंडार एक मेंबरान थिंगा गांवच्या मेंबरान थिंगा स्ट्रक्चर इलिगल आहाय तेचेर इलिगल आहा म्हूण सांगिल्लें थिंगा कुडकोणा जेटीचेर आहाय थिंगा ते तो मनीस कोण सांगलो ते खबरान एसोसिएशनाचे ऑफिस आहा ते इलिगल आहा. ते वॉटर बॉडी फिलिंग करून ते केलो आहा एसोसिएशना ऑफिस आहा तेच भायर ते रिवर साल हॉटेल आहा ते बी इलिगल आहा. तेकाय बीन सेटबॅक ना काय ना. हे कोण पयली बॉडी आहलो तेमी आपणा जाय तशें करून थिंगा स्ट्रक्चर बांदपाक दिले. म्हाका दिसता हे लिगली कंटिन्यू चालू आहा. अशें करून आतां ही इस्ट्रे कॅटल आहा थिंगा आतां वेली इस्ट्रे कॅटलाचे हांवें प्रपोजल केला लँड एक्विजिशनाक धाडपाचें, लँड एक्वायर करपाचें
आणि थिंगा एक आंबेली आणि वेली हे बोगले पंचायत आहा आणि जॉईंट आहा. सो थिंगा एक कॅटल पाऊंड घालपाचें जावपाक शकता. प्लस थिंगा ते ग्राउंड डेव्हलप केला तो हाफ डन आसा. प्लस थिंगा उदक वता आणि हांव 1 वर्स जालें ते उदक सोडपाक प्रयत्न करून म्हणून मागता. वर्स जालें कांय ना, कांयच एक्शन ना. आणि म्हाका दिसता आमचे ग्राम सभाक आमची जनरल पब्लिकाक कितें व्हॅल्यू आसा म्हणून आय एम आस्किंग देम एक्शन टेबल रिपोर्ट फ्रॉम ऑगस्ट लास्ट इयर पूण कांयच मेळना. कॅटल पॉंड आयला कॅटल पॉंड आमकां ते म्हणपाक लागले ते गोरवांतून कितें आमी ते डायरेक्टर एनिमल हजबंड्री तांकां एक लेटर कोतली आनी तेंकां आतां आमी घालपाचें तेंकां डिस्कशन ते आमी सांगताले ते आमी डिस्कस करतले आनी ते इश्यू मातशें सॉल्व करून जाता जाल्यार आमी ट्राय करतले. आणि MTR रोड तो आमी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टार तेन्ना आमी लेटर केल्या तो आमी डिनोटिफाय करून आनी आतां आमी लेटर कोतली गुगलाचेर एक्चुली ते गुगलाचेर बीन तो रस कितें दाखयला खुंब्या पाटून वेगळी वेबसायट बीन दाखयला तो आतां आमी हेको लेटर बी कोतले आनी गुगल मॅपाचें आसतें आमी तें डिनोटिफाय करून आमी लेटर करून हळडणची ग्रामसभा जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीच्या विशयाचेर बरीच तापली. थळाव्यांनी खासगी जेटींक खर विरोध परगटायत निमणे ह्या विरोधात थाराव मंजूर केलो. आयतारा हळडणा जाल्ले ग्रामसभेत जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीचो विशय बरोच तापलो. पंचायती प्रमाणे जमीन रूपांतरणा आड जे निर्णय आसात ते कोर्ट तसेच सरकारा वतीन जातले अशी माहिती सरपंच अश्विन डिसोजा हांणी दिली. मजगती खासगी जेटींक खर विरोध करीत ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत पास केल्ल्याचे सरपंचान सांगले. ग्रामसभा बरी जाली पीसफूल. आय मीन देर वॉज वन इशू वीच दे हॅड brought up about CS land conversion. Land conversion is not a matter of the panchayats to decide. So the honourable courts have looking after it. Concerned parties have gone to the court. Notices are shown. So we have mentioned that we are not doing this discussion here because the matter is in the court, and whatever it is, the government will decide. We will abide by whatever the court rulings are. Apart from that, it was an ordinary Gram Sabha. Normal drainages, cleaning of roads and everything. इलिगल स्ट्रक्चराचे कितें येयल्ले? इलिगल स्ट्रक्चर जे आदल्या आमदारान घेतलेले ते आदलो पंच मेंबर वॉज ट्रायंग टू इंडायट मी इन दॅट मॅटर that the structure is come during my tenure. What has happened, there are approved plans during EHN दिताना ते प्लॅन बी दिताना ते प्लॅन बी सगळे EHN दिताना ताका त्या सायझीचे आसचे म्हणून ताका अप्रूव करून दिल्ले आहा. म्हज्या टेन्युअरान हांवें स्टॉप नोटीस काडली, सायट इन्स्पेक्शन काडलें, ओन्ली फॉर मी टू नो दॅट इट वॉज ऑलरेडी इशूड. सो इट बिकम्स अ मॉकरी ऑफ तेजें कितें करून दवरलें कारण तें आमकां खबर ना. आनी आतां कितें जालां तेका तेज्या आंगार आयलें म्हणटा तो मागीर सरपंचाच्या नाका पोना हांगा दिता तें उलयता नॉट रिक्वायर्ड येट. आतां RTIच्या अंडर डॉक्युमेंट्स येयला, लेट हिम कम टू नो. आनी ताचे बरोबर रावल्ले पळय थोडे लोक ताची घरचीं आहा ते इशू करपाक हावज नंबर. सो दे न्यू ऑल दीस थिंग्स वर देर प्रायर टू मी. प्लॅन इज अप्रूव्ड ड्युरिंग द EHN नंबर इशू and उल्टे मागीर it is not fair. So that's why I didn't bother to reply and all. I said in the right forum. I mean, the Gram Sabha when the matter came, ताका जेन्ना सांगलें तूं प्रेझेंट आहा ते मिटिंगेक, matter ended there only. So we realized this is not something that they can just walk over me on any things which they are party to, basically. So we have done corrective measures. We have seen to it that whatever procedures have to be done. And then he gave a reason saying that it was damaged, the structure was damaged and he's repairing it. But everything was already approved before us. जेटीचेर कितें जालें? जेटी ह्यो पळय हात CZMPचेर पळय हात त्यो ट्युरिजम पर्पसाक यूज करपाक लोकांक प्रॉब्लम ना. बट दे आर सेइंग नो परमिशन शॅड बी गिवन इन प्रायवेट ओन लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर कोमेदार लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर इन गव्हर्मेंट लँड ऑल्सो एडजस्टंट टू द रिवर ऑन द एंटायर स्ट्रेच. बट एक्झिस्टींग ज्यो आहात हिंचो तर कोण ऑपरेट करूंक सोदता प्रिफरेबली आमच्या आल्दोनकार देन दे मे बी गिवन परमिशन फॉर ट्युरिजम पर्पज. स्नेहा सोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ले वेंचणुके खातीर 91.17% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोटवेंचणुकेक लेगीत 91.47% मतदान जाल्लें आसा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणांत देंविल्ले. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद दिसून आयला.
आयज आमचे हरवळे विलेज पंचायत इलेक्शन्स असले पोल्स असले. सो आता 5 सुमार पोल्स कन्क्लूड जाले. सगळे कंडक्ट जो आहा पोलाचो तो पीसफूल जालो. खंयसरूच आमकां वायोलेशन मेळोंक ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाचे. आणि एट द एंड ऑफ द डे at 5 after the close of poll, the final count, the voter turnout in ward number 2 is 95.58%. Ward number 3 asa thai 83.84%. Ward number 4 89.39%. and ward number 5 je aहा thai 93.35%. So overall ji voter turnout zale आयज हरवळे पंचायतीची ती 91.17%. सो हेचे काउंटिंग जे आसा ते फाल्यां सकाळी 8 सुमार स्टार्ट जातले. स्ट्रॉंग रूम जो आहा तो आमी 7:30 सुमार ओपन करतले. सो तशें कॅन्डिडेटांक सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्लें आसा आणि त्या टायमार एज पर शेड्यूल काउंटिंग स्टार्ट जातलें. भाऊ आयज बाय इलेक्शन आशिल्लें कशें जालें गांवांक इलेक्शन? इलेक्शन सुसेगाद जालें कांयच कटकट ना. आतां कितली वोट आसा हांगा? 340. अरावंड आतां कितलीशे जाला? 310 जाला. 310. अशें गांवां पयलीं सुद्दां पंचायती इलेक्शन अशेंच तरेन इलेक्शनां वोटींग बरें जाता हांगा काय हे पावटी चड जाला अशें कितें आसा? तशें आमकां अशें जाता. आसा मोरपिला हांगा आज बाय इलेक्शन आशिल्लें आणि टोटल वोट आशिल्ले 340. आउट ऑफ दॅट सद्या वोटींग जाला 311. तेतूं भितर फिमेलाची 159 आणि मेल 151. ओवरऑल 91.47% वोटींग जाला. आणि जे दोग जाण कॅन्डिडेट आशिल्लो सोनू वेळीप आणि तुळशीदास वेळ दोगांनी कॅन्डिडेट आपूण जिखतले म्हणून दोन्ही सायड दोगांनी म्हणटा आपूण दोगूय कॉन्फिडन्स आसा. तशेंच जो सोनू वेळीप आशिल्लो तेका जे प्रमाणे सांगला ते बाबू कोवेकराक सपोर्ट. दुसरो कॅन्डिडेट आसा तुळशीदास जो स्टँडींग MLA आसा सद्या प्रेझेंट एल्टन डिकोस्टा. खंय तरी पावटी जे प्रमाणे लोकांचे म्हणणें आसा हांगा लास्ट पावटी जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो बाबू कोवेकराच्या सपोर्टाचोच आशिल्लो आणि खूब वर्स जाले हांगा ते. आतां हे पावटी ह्या इलेक्शनाक वोटींग बरें जाल्लें आसा आणि पळोवपाक जाय की चेंजीस येता काय परत तशेंच उरतलें. वेळूस ठाणे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून फुकट गेले. ही गळती शेनवारच्यान लागिल्ल्याचें कळटा. आयतारा सुटी आशिल्ल्यान ही पायपलायन दुरुस्ती जावपाक पावली ना आनी व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाली. वेळूस ठाणे रस्त्याच्या मधोमध हांगासर उदकाची जी पायपलायन आसा ही फुटलेली आसा आनी कितलेशेच उदक हांगासर वाया वचपाक लागलेले आसा. ह्यो मेन रस्तो आसल्या कारणान कितल्योश्योच गाडयो हांगासर वयता आनी हांगासर जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो ही पायपलायन आसा ही रिपेर करपाक जाय आसली. मात अजुनूय तेंच्यांनी ही पायपलायन आहा ती रिपेर केलेली ना. शेनवारा सांजची रातच्यो ही पायपलायन फुटलेली आसा असो लोकांचें म्हणणें आसा. आनी आयज आयतार आसा आनी अजुनूय दनपार जाली तरी कोणीच हांगासर पाणी करून ही पायपलायन सारकी केलेली ना. आमी पळयतात की कितलेशेच गांव आसा हांकां नळाचें उदक मेळना आनी तांकां उदका खातीर वणवण भोंवचें पडटा. मात हांगासर पायपलायन आहा ही फुटोन अशेंच उदक वाया वयता. ताका लागून जे खात्याचें दुर्लक्ष आसा हें सारकें दिसता. कित्याक तर ह्यो रस्तो मेन आसा आनी कितलेशेच हांगासर जे संबंदीत खात्याचे जे कर्मचारी आसा ह्या रस्त्यासूनच वयता. मात कोणाचेच हांगासर लक्ष वचोना कितें असो सुद्दां प्रश्न पडलेलो आसा. ह्या जाग्यार आमी पळयता की हांगासर हें आसा खणलेलें आसा. हांगासरच खुबशे टायमार हांगासर पायपलायन ही फुटता आनी तेजेर माती घालून तेजो भराव घालून ते पॅक करता. पूण परत हांगासरच ते रिपेर परत पायपलायन फुटली गेली वयता. ताका लागून खात्यान जेन्ना रिपेर करता तेन्ना काळजी घेवन ती रिपेर करपाची आनी फुडल्या फावटी ही फुटपाक जायना अशी सुद्दां तेंच्यांनी दखल घेवपाची गरज आसा. आनी ही जी पायपलायन आहा ती बेगोबेग रिपेर करून जी उदकाची वाहतूक आसा ती सुरळीत करपाची मागणी ह्या थळाव्यांनी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.
गोंय हे सन सी आनी सँड हाका लागून फामाद आसा, पूण आतां खेळा खातीरूय गोंय फामाद जातलें असो विश्वास सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलो. 24वे राष्ट्रीय दिव्यांग स्विमींग चॅम्पियन सर्तीचे उक्तावण सुवाळो कांपाल हांगा पार पडलो. अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम यहाँ पे गोवा में ये स्विमिंग की नेशनल चैंपियनशिप हम प्राप्त कर सके और हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी सुविधा को देखना और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना और एक इंक्लूसिव भारत, इंक्लूसिव गोवा करने के लिए हमारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हम मेहनत लेंगे. भाइयों और बहनों, आप यहाँ पे बहुत ही उम्मीद लेके आए. आपको पहले मैं बधाई देता हूँ आपको यहाँ तक आने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने खुद के खर्चे बनाकर यहाँ पे आए हैं और अगली बार आप यहाँ यही से इससे भी बड़ा त्योहार हम मनाए, बड़ा युवा इवेंट हम मनाएंगे. इसीलिए मैं एक ही कहता हूँ, गोवा फेमस 3 चीजों के लिए है. एक है सी, एक है सन और तीसरी है हमारे सैंड. सी सैंड और उसी के में चौथा यस आ रहा है वो स्पोर्ट्स है. 4 यस और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पे है जिन्होंने इतना बढ़िया नेशनल गेम्स यहाँ पे परफॉर्म किया है और सब तरीके से सब दुनिया ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है. The world has congratulated the Honorable Sports Minister of Goa for organizing a beautiful national games. आज तक जिस तरीके से कभी भी नहीं हुआ उतने मात्रा पे उन्होंने नेशनल गेम्स को यहाँ पे परफॉर्म किया था. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारुल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. नमस्कार. हांव दोतोर जितेंद्र नगरशेकार आनी हांव हांगा आयला भासाभास करपाक वासिनाचेर. आनी म्हजे बरोबर आसा दोतोर हर्षद कामत. दोतोर हर्षद कामत हो एक जावन आसा धाकट्या भुरग्यांचो दोतोर जो 30 वर्सां प्रॅक्टीस करता मडगांवांत. ते एक नामांकीत दोतोर आनी सद्याक ते IAP गोवा हांचे प्रेसिडेंट म्हूण आसात. हर्षद. आनी म्हजे बरोबर आज होस्ट आसा दोतोर जितेंद्र बाब नगरशेकार, माय फ्रेंड, फिलोसॉफर एंड गायड ऑल्सो. पण तांणी 42 years ऑफ एक्सपिरियन्स आसा तांकां हेच पिडियाट्रिक्सान म्हणजे चायल्ड स्पेशलिस्ट. आनी आजचो जो टॉपीक आसा वॅक्सिन्स बद्दल, ताजेर आमी दोगांयनी खूब चेंजीस पळयल्या सुरवात पासून आतां पर्यंत, आनी आज त्याचे वयर आमी आज भासाभास करुया. तर तुमकां सांगपा जाय जाल्यार हे वासीन म्हणटा ते एक मानव जातीचो एक मोठ्यांतलो मोठो शोध. आनी ह्या वासिना लागून कितली तरी धाकट्या भुरग्यांचे रोग आनी कितली तरी धाकट्या भुरग्यांचे मृत्यू कमी जाल्यात. हाजी जर तूं एक स्टॅटिस्टिकल डेटा तुमकां दिलो जाल्यार 1947 1000 अबावट 300 भुरगीं 5 वर्सां पर्यंत दगावतालीं आनी तोच आंकडो आतां आयला 32 म्हणजे ऑलमोस्ट 1/10. ती जर तूं पळयली जाल्यार
एक भुरगें मरतालें 5 वर्सां जावच्या आदीं 3 भुरग्यां मदलें, जेन्ना पळय आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें तेन्ना. आनी तोच आंकडो आतां आसा 3% आयला. आनी हाजें कारण हांव म्हणना की सगळेंच वासिना लागूनच जालें म्हूण, पूण मेजर पोर्शन ऑफ दीस इज बिकॉज ऑफ वॅक्सिन्स. ह्या वासिना लागून हाजें एक सगळ्यांत म्हत्वाचें जर तूं कारण म्हणलें, स्पेशली इन चिल्ड्रन, धाकटे भुरग्यांक, तातूंत एडल्ट्सांकय बी. आनी एक तुमकां गजाल सांगता हांव की 1947 जर तुमी पळयलें, टॅटनस म्हणटा रोग, टॅटनस म्हणजे आमी धणकुटी म्हणटात किंवा धनुर्वात म्हणटात, तर दॅट वॉज द 5th लिडींग कॉज ऑफ डेथ इन रुरल इंडिया. आनी आतां नवीन डॉक्टर्स जर तुमी तांकां विचारलें की टॅटनस केस तुमी पळयले काय म्हणून तुमच्या लायफान जर तांणी पळयल्ली नासतली. आनी दीस इज वन ऑफ द बीग सक्सेस ऑफ इम्युनायझेशन इन इंडिया. हर्षद, आतां इंडियांत हें वॅक्सिनेशन कशी सुरवात जाल्या? तर हे जे 1978 जर आमी पळयशी, EPI म्हणून हे WHO प्रोग्राम आशिल्लो, आनी तो प्रोग्राम जो EPI आशिल्लो, दॅट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्युनायझेशन, तेन्ना फक्त BCG, पोलिओ, DPT आनी टॅब म्हणजे टायफॉयडचे वॅक्सीन स्टार्ट जाल्ले. जस्ट तुका मातसो हांव डिस्टर्ब करता. हें टायफॉयड वॅक्सीन जेन्ना पळय हांवें प्रॅक्टीस केल्या तेन्ना टायफॉयड वॅक्सीन हातूंत भितर नाशिल्लें. हें कित्याक काडलें तातूंतलें? सो जे सुरवात जाल्ली 1978 ती 1985 चेंज जाली UIP म्हणजे युनिवर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम. तेन्ना टॅब काडलें कित्याक इट वॉज हायली रिएक्टोजेनीक, म्हणजे सायड इफेक्ट्स भरपूर जाताले. आनी त्या खातीर नॉर्मली कितें आसता, वॅक्सिनेशन्स केन्नाय स्टार्ट जातकीर ताका एक सर्वेलन्स सिस्टम आसता, फीडबॅक घेता आनी पळयता. जर ते वॅक्सिनेशनान एडवर्स इफेक्ट्स खूब म्हणजे सायड इफेक्ट्स खूब जाता जाल्यार दॅट वॅक्सीन इज रिमूव्ड फ्रॉम द शेड्यूल. म्हणजे आतांची टायफॉयड ते पयलींची टायफॉयड न्ही, हे वेगळे टायफॉयड जाला. एब्सोल्युटली. आनी आतां तशी सायड इफेक्ट्स येना. आतां हे न्यू जे आयला, कित्याक आमी दिता तेन्ना आतां कांयच सायड इफेक्ट्स ना. आतां न्यू जे आयला ताका म्हणटा टायफॉयड कॉन्ज्युगेट वॅक्सीन. इट इज फार एडवान्स्ड वॅक्सीन. बरोबर. आनी ताका इफेक्ट भरपूर मेळटा. बरोबर. सायड इफेक्ट्स मिनिमल आसता. आतां तुवें बरयलां 1980 स्मॉलपॉक्स इरॅडिकेटेड म्हणून. हय, तो एक मायलस्टोन म्हणुया. हय, हें एक मोठें म्हणजे वॅक्सिनेशनाचें एक मोठ्यांतलें मोठें अचिवमेंट हो. कित्याक चडशे प्रेक्षकांक हें स्मॉलपॉक्स केन्ना पळोवंकूच नासतलें. आमी आमच्या टायमार हांवें सुद्दां पळोवना. हांव धाकटो भुरगो आसतना हांवें स्मॉलपॉक्स वॅक्सीन घेतल्यात आनी पण केसीस शाळेंत आनी ताजे एक मेन सक्सेस ऑफ वॅक्सिनेशन म्हणूंक शकता की हें एक दुयेंस जें किलर डिजीज म्हणपाक शकता. किलर डिजीज. बरोबर. ती इरॅडिकेट म्हणजे वर्ल्डांतल्यान खंयच आतां सांपडना. बरोबर. आनी वॅक्सिनेशन जे आमचे देशांत जाय थँक्स टू WHO सपोर्ट अँड इतले जे रॅम्पंट आशिल्लें. इनफॅक्ट इट इज इम्पॉर्टंट लोकांक पळय की गोंयां ही केसीस 1560 रिपोर्टेड जाले आनी ताका इंडियन प्लेग म्हणटाले तेन्ना ते. हांगा जे व्हडली सिरीज रिपोर्ट जाल्या फ्रॉम गोवा 3000 चिल्ड्रन वर अफेक्टेड तेन्ना. सो पॉयंट इज 1980 वर्ल्ड ओवर इट वॉज 1976 लास्ट इंडियन केस जाल्ली आनी 1918 इरॅडिकेट केलें WHO. आनी मागीर 85 हांवें म्हणलें तशें UIP स्टार्ट जालो. तातूंत मिजल्स ऍड केले गव्हर्मेंटान आनी टॅब काडून वळयले. बरोबर. आतां हांगा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट चेंज जालें. टील 2001 आमच्या देशांत वॅक्सिनेशनान व्हडलें कांयच फरक जावनाशिल्लो. आसा तशें चलिल्लें. तेन्ना गव्हर्मेंटान एनटॅगी म्हणून एम्पावर्ड बॉडी स्टार्ट केलें आनी आमी प्रेक्षकांक आयकलां आसतलें कोवीड टायमार एनटॅगी वॉज दी बॉडी वीच वॉज डिसायडींग द वॅक्सीन प्रोग्राम. बरोबर. एनटॅगी म्हणजे नॅशनल टास्क टेक्निकल एडवायझरी कमिटी ऑफ ऑन इम्युनायझेशन. सो एनटॅगी जी बॉडी आसा ती डिसायड करता आनी तांचे स्टार्ट जातकीर तांणी रॅपिडली न्यू वॅक्सीन स्टार्ट जाली. आनी 2006 हेपटायटीस B एड केलें. 2011 HIB पेंटावेलेंट म्हणून वॅक्सीन जे आयलें. 11 आय थिंक दॅट वॉज द बिगेस्ट स्टॅप अहेड बिकॉज खुबशीं वॅक्सिनां ऍड जालीं. करेक्ट. तेन्ना ऍड जाली. आनी मेन सक्सेस स्टोरी ऑफ वॅक्सिनेशन इज 2014
You and I both have seen this. हय. India certified as polio free because आमच्या देशात पोलिओ केसीस सापडना आणि झिरो जाल्ली आसा. 14 पोलिओ फ्री जाली, 10 वर्स जाली, तरी पूण आमी कित्याक लागून पोलिओ दितात? कित्याक पोलिओ फ्री आमचे देशात जाला, वर्ल्डान इरेडिकेट जावना. दॅट इज द मोस्ट. कित्याक आमचे 3 देश उरल्यात जे पाकिस्तानान आसा, अफगाणिस्तान आणि सोमालिया. आणि सोमालिया. सो हे देशान जेन्ना आनी आमचे आतां सगळं की वर्ल्ड मुवमेंट चालू आसता, खंय देशात खंयचे देशात जर आसात, दिस व्हायरस इज व्हेरी डेडली. इट कॅन. सो आमकां प्रोटेक्शन लेवल्स मेंटेन करपाक जाय. वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चालू आसतले. बरोबर. मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे शेड्यूल प्रमाणे 2015 पोलिओचे तांणी चेंज जाता. ओरल पोलिओ पेक्षा IPV इज अ बेटर वॅक्सीन, म्हणजे इनएक्टिवेटेड पोलिओ वॅक्सीन. बट ओरल पोलिओ इज इझी टू गिव्ह अँड ॲज अ पॉलिसी अँड प्रोग्राम ओरल पोलिओ इज अ बेटर वॅक्सीन. ओरल पोलिओ म्हणजे तोंडात घालपाचो पोलिओ आणि IPV म्हणटे Injection. इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन दिवपाचें, मासात इंजेक्शन दिवपाचें. बरोबर आसा. मागीर 2016 रोटा व्हायरस म्हणजे वॅक्सीन, ते डायरियाचे वॅक्सीन सुरू जालें. बरोबर. आणि 2021 कोविड वॅक्सीन आणि PCV स्टार्ट केले. बरोबर. कोविड वॅक्सीन आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि PCV इज फॉर न्युमोकॉकल डिजीज, म्हणजे न्युमोनियाचो मेन कारण जो आसा पळय तो न्युमोकॉकल डिजीज, ताजे वॅक्सीन स्टार्ट जालें फॉर चिल्ड्रन. PCV म्हणटा न्युमोनियाय करता, कानाकय पास करपाक शकता, मेनिंजायटिसय करता, मोठे आणि ब्लड इन्फेक्शन. खुबशे रोग आमगेले. हाजे शिवाय गव्हर्मेंट थोडे कांय स्पेसिफीक एरियात आनीकूय वॅक्सिन्स रोल आउट करता. JE म्हणजे जॅपनीज एन्सेफलायटीस. आतां गोंया फॉर एक्झाम्पल जॅपनीज एन्सेफलायटीस कॉमन. सो आमचे स्टेटात गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सगळ्या भुरग्यांक JE वॅक्सीन दिता. फूल कंट्री जायना तें, इट इज स्पेसिफीक एरियाज. तशेंच येलो फिवर वॅक्सीन गव्हर्मेंट दिता, जे आफ्रिकेक बी वचणारे ट्रॅव्हलर्स आसात तांकां दिता. आणि रेबीज वॅक्सीन हे एक सगळे देशभर वॅक्सीन गव्हर्मेंट दिता, इमिजिएट मेळटा, व्हेरी सक्सेसफूल, अँड दॅट इज ऑल्सो गव्हर्मेंटाचें वॅक्सीन ऑर इन स्पेसिफीक सिच्युएशन्स. बरोबर. बट इतले सगळे करून जाता कितें, देर आर सर्टन वॅक्सिन्स जे गव्हर्मेंटान अजून स्टार्ट करूना, कित्याक एन्टॅगीन तांणी अजून अप्रुवल दिवना फॉर वेरियस लॉजिस्टिक्स रिजन. कित्याक आमच्या देशात 2-2.5 कोटी भुरगीं जाता पर इयर, आणि इतली भुरग्यांचे तांकां फिजिबिलिटी स्टडी करची पडटा, कॉस्टिंग पळोवचें पडटा, प्रोग्रामॅटीक डिटेल्स आसता, वॅक्सीन प्रोक्यूर करची पडटा, ताका वेळ वता. सो त्या कारणां खातीर डिले जाले. पण जे आतां सद्या वॅक्सीन आसा जे आमी प्रायवेटान दिवंक शकता, कित्याक ते स्मॉल प्रमाणान आसता ते, दॅट इज टायफॉयड वॅक्सीन, Tdap वॅक्सीन, हेपटायटीस A म्हणजे जॉन्डिसचे वॅक्सीन, वेरिसेला म्हणजे फुगावाचे वॅक्सीन. सो आतां तूं इतली सगळी वॅक्सिनां सांगल्यात ही, तर सद्याच्या परिस्थितींत तूं खंयची वॅक्सीन दिता सद्याक? सो ही जी सगळी वॅक्सीन तुगेल्या प्रायवेट प्रॅक्टिसेंत तूं खंयची वॅक्सीन दिता ती आमकां सांगू शकता तूं? सो ही जी गव्हर्मेंटाची वॅक्सीन आसा ती दिताच तूं? ती दिताच आमी. बाकीची जे लिस्ट केल्ले पळय हांवें, सो फ्लू वॅक्सीन आसा, टायफॉयड वॅक्सीन आसा, हेपटायटीस A जॉन्डिसचे, वेरिसेला म्हणजे फुगावाचे, Tdap. सो ही जी वॅक्सिन्स आसा ती सगळी आतां दिवंक शकता भुरग्यांक. आमी फक्त पेशंट्स जे प्रमाणे जे आमचे वॅक्सिनेशन रिकॉर्ड्स आसता ते डेटी प्रमाणे वॅक्सिन्स फॉलो करता आमी. तर ही तुवें आतां सांगली ती सगळीं धाकटी भुरग्यांची वासिनां, पूण आतां खुबशे लोक म्हणटात की एडल्ट म्हणजे जाणटे लोकूय बी तांकां थोडीशी वॅक्सीन दिवची पडटात. म्हजे सारके जाणटे 65+ लोक आसात जांकां डायबिटीस आसता, कोणाक अस्थमा आसता, कोणाक कितलेशेच रोग आसता जाका आमी कोमॉर्बिडिटीज म्हणटा, त्या लोकांक थोडीशी वॅक्सीन दिवची पडटा. हाजे बद्दल तूं थोडीशी म्हायती दिवपाक शकता म्हाका? ॲक्च्युली लोकांची एक गैरसमज की वॅक्सीन म्हणजे भुरग्यांचेच. बरोबर. इक्वली इम्पॉर्टंट एडल्ट्सांक दिवपाक जाय वॅक्सीन. स्पेसिफिकली तुमी म्हणलां तशेंच जे हाय रिस्क कॅटेगरी आसता तांकां तर वॅक्सिनेशन इज लायफ दिवपाकच जाय. तर एडल्ट्सांक जर आमी म्हणटा अबाव 18 इयर्स, तर 3-4 ग्रुप्स आसा. एक म्हणजे ग्रुप आसा 18 वर्स क्रॉस जाले, ज्यांनी वेरियस रिजन खातीर भुरगेपणान थोडे वॅक्सीन चुकल्या तांकां. रायट.
तांकां अजून घेवपाक मेळटा वॅक्सीन. बरोबर. एकूच वॅक्सीन रोटा व्हायरस म्हणून आसा आनी BCG जी आमी दिवंक शकना. बाकीची सगळी वॅक्सिन्स लेटूय दिवपाक मेळटा. रायट. तर जाणी चुकला आसत तांकां अजून ऑप्शन आसा घेवपा खातीर एक. दुसरो ग्रूप आसा 18 वर्सां आनी 50 वर्सां भितर. तातूंतले जे ग्रूप हरशी वॅक्सीन तांकां गरज पडना. बट इफ दे आर हाय रिस्क म्हणजे तुवें म्हणलां तशेंच तांकां आतां डायबिटीस आसा, ओबेसिटी आसत, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हे जे दुयेंस आसा ताका कोमॉर्बिडिटीज म्हणटा आमकां. ताजे कारणां खातीर तांकां इम्युनिटी कमी आसना खातीर तांकां दुयेंस जावपाक कॉम्प्लिकेटेड कोर्स आसपाक रिस्क इज हायर. सो तांणी वॅक्सीन घेतल्यार बरें. तातूंत स्पेसिफिकली फ्लू वॅक्सीन, न्युमोकॉकल वॅक्सीन, दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताजे शिवाय जर कोणाक लिवर प्रॉब्लम आसा हेपटायटीस A, हेपटायटीस B वॅक्सीन, टायफॉयड वॅक्सीन, ही सगळी जी वॅक्सीन, बट तांणी तांचे दोतोराक कन्सल्ट करून हे जे आमी चर्चा करता दीज आर द वॅक्सीन अवेलेबल, बट इंडिविज्युअली तांच्या डॉक्टरा कडेन बोलोवन तांणी ती वॅक्सिन्स घेवपाक. सो इन शॉर्ट जर तूं सांगलें जाल्यार तुमी तुमच्या डॉक्टराक कन्सल्ट केले शिवाय ही वॅक्सिनां घेनाकात नॅचरली. पूण दुसरी गोश्ट आसा की ह्या वॅक्सिनाचे रेकमेंडेशन सदांच एकच उरता अशें ना. प्रत्येक वेळार तें वेगवेगळें रिकमेंडेशन जाता, तें तुमी लक्षांत दवरचें. दुसरें एक हाजेर एक हांव एक्सपिरियन्स सांगता आमच्या दर्शकांक की खुबदां कितें जाता आमकां तुवें पळयलां आसतना पळय भुरगीं युनिवर्सिटीक वता, आउट ऑफ स्टेट वता, बरोबर, शिक्षणाक वता, आनी इनवेरिएबली तांकां ते युनिवर्सिटी स्पेशली USA, UK, कॅनडा तांकां विचारता वॅक्सीन रिकॉर्ड. आनी खुबदां कितें वॅक्सीन रिकॉर्ड शेणिल्लें आसता, दवरिल्लें नासता. सो एक हेच म्हाका ऑपोजीट दिवपाक सांग की बाबा तुमी वॅक्सीन रिकॉर्ड सांबाळून दवरपाक जाय. दॅट इज नॉट ओन्ली फॉर 2 रिजन्स. एक म्हणजे तुमकां फुडें केन्नाय तरी कॉलेज एडमिशन लागत. सेकंड, दोतोरान सांगता तशें वॅक्सिन्स कीप चेंजींग, शेड्यूल कीप्स चेंजींग आनी अपडेट करपाक जाय रेग्युलरली ते शेड्यूल. एक लक्षांत दवरात की दोतोर चडशे गोंयांत तरी स्वताची क्लिनिकां तुमचे रेकॉर्ड दवरनात. सो तुमचे रेकॉर्ड तुमी सांबाळून दवरपा जाय. आतां हळू करून आमी कंप्युटरायज सिस्टम्स बी थोडे डॉक्टरांनी सुरू केल्यात. पूण जर तुमी म्हाका विचारलें की एक 30 वर्सां पयलींची मातशे रेकॉर्ड दिता किंवा 18 वर्सांचे म्हगेलो चलो आतां इंजिनियरिंगाक वता अमेरिकेक, तर आमच्यांनी ते फटकून तुमकां दिवपाक जावचें नात. आनी त्या खातीर तुमकां अननेसेसरिली एखादी डबल वॅक्सिनां बी दिवची पडत. सो तें तुमी लक्षांत दवरात. आतां हेच टॉपिकचे उरलां आमचे 2 पॉयंट्स की इन प्रेग्नन्सी सुद्दां वॅक्सिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिताच आमचे ऑब्स्टेट्रिशियन दिताच. आणि तातूंत TDAP म्हणून वॅक्सिन दिता आजकाल. TDAP म्हणजे टेटनस, डिफ्थिरिया आणि वुपिंग कॉफ. तातूंत 2 मुख्य कारण. एक तर ते आवयक प्रोटेक्शन करपाक जाय आणि तेच एंटीबॉडीज बेबीक वता म्हणटकीर ताकाय प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट वॅक्सिन. फॉक्सी म्हणून आसा तांचे बॉडी, तांणी इवन फ्लू वॅक्सिन रेकमेंड केल्लें आसा. अँड एक लक्षात घे केन्नाय जर कितें सिच्युएशन आयलें 2 टायपचे वॅक्सिन आसता. एक लायव्ह आणि एक किल्ड. म्हणजे लायव्ह म्हणजे ते व्हायरस तत्व जिता आसता ती वॅक्सिन दिवंक शकना आमी प्रेग्नन्सीत, कित्याक ते बेबीक माल पडूंक शकता म्हणून. बट जी किल्ड वॅक्सिन आसा ती दिवंक शकता. फॉर एक्झाम्पल रेबीज वॅक्सिन. जर प्रेग्नंट बायलेक समजो कुत्रो चाबलो ताणी घेवपाक जाय. ते बेबीक कांय प्रॉब्लेम ना. हांव एक प्रोटेक्शन इज व्हेरी व्हेरी डेफिनेटली. आतां एक म्हाका सांग, हें खूबदां अशें आयकूं येता आमी जेन्ना पळय पेशंटा कडेन उलयता तेन्ना की जे पळय वॅक्सीन हांगा दितात प्रायमरी हेल्थ सेंटराक ते फ्रेश वॅक्सीन आसता आनी तुमची वॅक्सीन आसता तें तितलें फ्रेश नासता. म्हणजे बेजिकली ते लोकांक ती स्टोरेजाची बद्दल तांकां म्हायती ना. तर तूं थोडेशे विस्तारान सांगूं शकता स्टोरेज कशी करप आनी आमी कशी दितात. आमी म्हणजे प्रायवेट, तुवें बी प्रायवेट प्रॅक्टिशनर, हांवूय बी प्रायवेट प्रॅक्टिशनर. आतां आमी जेन्ना आमची हो लॉजिकल प्रश्न आसा लोक विचारता म्हणून ते, बट तातूंत कितें जालां, इट ऑल स्टार्टेड विथ पोलियो वॅक्सीन. जे ओरल पोलियो वॅक्सीन आशिल्लें जेन्ना सुरवात जाल्ली ती टेम्परेचर मेंटेनन्स वॉज क्रुशियल बिकॉज तो लायव्ह आशिल्लो आनी ताका स्लायट टेम्परेचर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हाय टेम्परेचर. बरोबर. तर दिस इज 20 years बॅक स्टोरी. बरोबर. मागीर वॅक्सिनचेर एक VVM म्हणजे
वॅक्सीन वायल मॉनिटर्स आसा आनी ताजेर कलर येता कोडिंग की वॅक्सीन फ्रेश आसा की ना बरोबर. ते तुमकां पेशंटाक दिसपाक शकता की वॅक्सीन इज फ्रेश ऑर नॉट. मुख्य असा प्रॉब्लेम जाता तो बाकीची जी वॅक्सिन्स आसा ती नॉर्मली कितें आसता मल्टी डोज वायल जर ओपन जालो एकदां ओपन केलो गव्हर्मेंटान चडशी मल्टी डोज वायल वापरता साहजीक आसा की तांकां भरपूर बेबीज एका बरोबर दिवचे पडटा तर तो ओपन करतकीर तांकां विदीन 6 आवर्स ते युटिलायज करपाक जाय सो एकदां ओपन जालो सोंपोवपाक जाय सो दॅट फ्रेशनेस कम्स फॉर मल्टी डोज वायल्स. आणि आमच्या प्रॅक्टिसान आम्ही सगळे वापरतात सिंगल डोज वायल म्हणजे तू जर फाल्यां रातचो सुद्दां ओपन करून तुका फ्रेश आमचे तितली पेशंट लायन्ड अप नासतात आणि आमच्या ताजे पेक्षा फ्रेश तेन्नाच ओपन करून एक पेशंट दिवपाक सो मल्टी डोज वायल वापरता तेन्ना फ्रेशचो प्रश्न येता आणि आम्ही वापरत ना फ्रेश. आतां हांव तुका एक थोडेशे एक प्रश्न विचारता एज अ पेशंट म्हणजे नॉट एज अ डॉक्टर हे म्हजी मत न्ही पूण हांव एक तुका एज अ डेबिल्स एडवोकेट अशे पेशंट्स विचारता तर ह्या पळय आतां तुवें वॅक्सीन पळय आमकां सांगल्या आतां कितें एडिशनल वॅक्सीन म्हण ती सगळे ऑप्शनल म्हणटा गव्हर्मेंट तर ऑप्शनल आसून तूं कित्याक दिता ती तुगेले हातूंत भितर. बरोबर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आणि लोक साहजीक म्हणटा वर्ड ऑप्शनलचो अर्थ जाता की नॉट नेसेसरी इफ रिक्वायर्ड बरोबर बट ॲक्च्युअल फॅक्ट कितें आसता आणि हांवें तुमकां लिस्ट तुमची बॉडी तुवें सांगल्या तुमची बॉडी हॅज अग्रीड टू अमकीच वॅक्सीन आणि तातूंत भितर तूं कितलीशीच वॅक्सीन दिता. तुवें पयलीशी ती हांवें जे वॅक्सीन लिस्ट सांगिल्ली 2001 एन्टॅगी स्टार्ट जाल्या नंतर खुबशी वॅक्सीन स्टार्ट जाली. हय आतां हेपटायटीस बी 2006 गव्हर्मेंटान स्टार्ट केली आणि प्रोग्राम स्टार्ट जालो 2011 बरोबर आणि आमी दिवपाक लागिल्ले 2001 पासून दिवपाक लागले कित्याक तेन्ना दॅट वॉज द फर्स्ट वॅक्सीन जे ऑप्शनल. आता वर्ड ऑप्शनल कोण वापरता गव्हर्मेंट वापरता म्हणजे हांव जर गव्हर्मेंटाक वता गव्हर्मेंट म्हणटा आपल्याक ही वॅक्सिन्स तुका आमी दिता हाजे शिवाय जे कितें आसा तुका ऑप्शनल तुका म्हणजे आज ऑप्शनल आसते आणि एक वर्सान ऑप्शनल आसतले एक्झॅक्टली. आता जे म्हणटा ऑप्शनल ती फुडें जेन्ना गव्हर्मेंट स्टार्ट म्हणजे न्युमोकॉकल जे 5 वर्सां पयलीं ऑप्शनल आशिल्लें तें आतां कंपल्सरी जालां आणि कंपल्सरी कित्याक जालें तें बिकॉज ते प्रोग्राम तांणी एन्टॅगीन दिले तांणी प्रोक्यूर केले तितले आणि प्रोग्राम स्टार्ट जालो आणि त्याच खातीर आतां जे सद्या टायफॉयड वॅक्सीन म्हण किंवा HPV वॅक्सीन म्हण जे आतां सद्या ऑप्शन आसा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट दीस वॅक्सिन्स. ओके आतां हांव एक प्रश्न विचारता तुका की इतली ही वॅक्सिनां आमकां खरेंच गरज आसा आणि दुसरी तुका दिसना की एक नॅचरल इम्युनिटी जर तूं आयली भुरग्याक जाल्यार बरें हो एक प्रश्न आमकां सदांच एक्सलंट क्वेश्चन. आता खरें म्हणजे सगळी वॅक्सीन जर धरशी तूं जाल्यार एक 27-28 दुयेंसाची वॅक्सिनां आसा ती आणि 27-28 बसून इतली प्री घेवप म्हणजे 27-28 वॅक्सीन ओवर अ पिरियड ऑफ 15 इयर्स आसा ती बट हासा 2000 दुयेंसां जी आसा तातूंत जे लिमिटेड आमी थोडी प्रोटेक्शन दीज वर द किलर डिजीज ऑफ द पास्ट. आतां जर कोणी तुवें हांवें पळयला डिफ्थिरिया केसीस कोण पळयना टेटनस हार्डली कोण पळयता पोलिओ गेल्ले आसा मिजल्स कंट्रोल जाल्या ही कितलीशी वायट दुयेंसां आशिल्ली पयलींची. तर टॅक्नॉलॉजी जशी वाडटा वॅक्सिन्स आर इम्प्रुवींग आणि गव्हर्मेंट जे सपोर्ट केल्ले आसा आमचेच देशांत वॅक्सीन प्रोडक्शन्स खातीर बरोबर. सो स्ट्रॅटेजीज जे आयिल्ले आसा तातूंत मल्टिपल कॉम्बिनेशन वॅक्सीन येता. सो तूं म्हणटा पळय खुबशे पोक्स आतां जायना 6 in 1 आयले आतां. हय सो 6 वॅक्सिन्स in 1 कंबायन्ड वॅक्सीन. पूण इतली 6 in 1 तूं दिता ताजे बरोबर तूं आनी एक रोटा व्हायरस म्हण दिता ताजे बरोबर तूं केन्ना जॅपनीज एन्सेफलायटीस म्हण दिता ताजे बरोबर तूं टायफॉयड दिता केन्ना केन्नाय गव्हर्मेंटांत बसून 4 वॅक्सीन बरोबर घेवन एक धाकटेंशें एक 3 महिन्याचे आणि 6 महिन्याचे भुरगे 4 वॅक्सीन घेवन येतात. सो ही जी पॉयंट आसा ताजेर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर व्ह्युअर्स टू सी अँड अंडरस्टँड की ॲट अ टायम जशें पळोवपाक गेल्यार ॲट अ टायम आमी कोण दिवपाक ना तशें पण 300 वॅक्सिन्स दिवपाची बेबी क्षमता आसा टॉलरेट करपाची म्हणजे तांचे इम्युनिटीची पॉवर आसा की ॲट अ टायम ताका जर हांवें एका दिसाक 300 जर दिलें nobody is going to give 300 but that is the amount of ability for baby to take. दिता आमी ॲट अ टायम 6 नॅट नो बिकॉज कॉम्बिनेशन वॅक्सिन 6 आसता. म्हणजे तूं आतां एक थेरिटिकल पॉसिबिलिटी अशी सांगता
की हे जर तुमी म्हणटा कशें इतले वॅक्सीन दिवपाचें आसता, पयलीं म्हणजे ही वॅक्सीन दिता आमी प्रोटेक्शन खातीर. बरोबर. सो जे प्रोटेक्शन दिता आमी ते टायम वेज म्हणजे म्हयन्याच्या गॅपान दित आसता वॅक्सीन. बरोबर. तर हो जो शेड्यूल आसा ते सगळे विचार करून बेबी कॅपॅसिटी कितें आसता, कशें दिवपाचें, तो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टेबिलायज करून दवरलेलो आसा. आतां तूं टायमाची विशय आयलो म्हणटकीर एक प्रश्न साहजीक येता. तर ही पळय वॅक्सिनां पळय तूं दिता, तूं एक 3 म्हयन्याचेर सांगता, 4 म्हयन्याचेर सांगता. केन्ना केन्ना एक पेशंट येता 2 म्हयन्याचेरच की म्हाका आतां राजस्थाना वचपा जाय, तुज्यान पयलींच दिवपा जातली हें वॅक्सीन, किंवा 3 म्हयन्याचेर ताणें दिल्लें आसता आनी तिका 3.5 म्हयन्याचेर राजस्थानाक वचपा जाय. तो इधरी देखे जायंगे हम लोग अशें म्हणून विचारता. जाता सिच्युएशन अशें खूबदां येता. बट खरें कितें, खंयचें वॅक्सीन दितगेच नेक्स्ट वॅक्सिनचो गॅप दवरचो पडटा. मिनिमम गॅप आसपाक जाय 4 वीक्सचो बिटवीन द टू वॅक्सिन्स. त्याच वॅक्सीन 4 आठवडे. आतां कितें आसा, फॉर एग्जाम्पल हांवें तुका एक काम दिलें, ते काम सोंपोवचे पयलीं तुका दुसरें काम घालता. पयलीं काम करपाक ना, दुसरें काम करपाक ना सारकें. सो बॉडी ऑल्सो वॅक्सीन दितगेच बॉडी रियॅक्ट, बेबीची बॉडी रियॅक्ट जाता आनी एंटीबॉडीज निर्माण जाता. आफ्टर 4 वीक्स बेबी इज रेडी टू टेक द सेकंड डोज. सो 4 वीक्सचो गॅप दवरचो पडटा. आनी एकूच ऍड करता की गॅप शॉर्ट दवरिना आमी केन्ना. बरोबर. गॅप वाडूंक शकता. जर तूं लेट आयलो नो प्रॉब्लम. होच प्रश्न आशिल्लो म्हगेलो. लेट आयलो जाल्यार प्रॉब्लम ना, बेगीन दिवंक शकना. होच म्हजो प्रश्न आशिल्लो. लेट म्हणजे इवन आनीक 4 वीक्स सुद्दां लेट येवंक शकतात. ओके. आतां थोड्योश्यो कॉन्ट्रोवर्शियल तुका क्वेश्चन्स विचारता. मदीं कितें जालें की कोवीड येतकीच एक तरेचो एक वेगळोच माहोल जालो आनी आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा की खंयचें दुयेंस आमकां पळय जाता तें कोवीड वॅक्सिना लागून जालां अशें म्हणून एक हें जालां, एक फॅशन जाल्या की कोवीड वॅक्सिनाक हें करपाचो. म्हगेलो एक सामको क्लोज फ्रेंड, ताका फेशियल पॉल्सी म्हणजे तोंड तागेलें एक वटेनचें पॅरलायज जालें आनी तें बी 2-3 वर्सां नंतर कोवीड वॅक्सीन घेवन. आनी तो म्हणटा की हें आपल्या जालें तें कोवीड वॅक्सिना लागून. आनी कोण जिमा गेल्लो, कोण मरता ते म्हणटात कोवीड वॅक्सिना लागून. आतां आमी जाणात की कोवीड जावन थोडीशीं दुयेंसां वाडल्यात, इवन भुरग्यांक बसून वाडल्यात. भुरग्यांनी 18 वर्सांची धाकटी भुरग्यांनी कोवीड वॅक्सीन घेवूं नाशिल्ले, तरी पूण आमकां खुबश्यो केसीस डायबिटीसाच्यो बी सगळ्यो वाडिल्ल्यो मेळ्ळ्यात. आनी एक दुसरी एक दुयेंस नवीनच आयलें, मिस सी म्हणून एक इन्फ्लेमेटरी डिजॉर्डर. सो अशी जावंक शकता की कोविडा लागूनय बी खुबशीं दुयेंसां वाडल्यात म्हूण. पूण सगळेंच आमी कोवीड वॅक्सिनाचेर घालपाचें हर्षद? पळय, सो म्हजें हाजें मत कितें आसा की हे जे इश्यूज फ्लॅड अप जाले वॉट्सॅप युनिवर्सिटी खातीर सगळे, आनी सगळ्यांनी डेटा सामके कन्विन्सिंग डेटा आशिल्ले तांचे कडेन. बट फायनली वी हॅव टू गो बाय सायन्स अँड द डेटा दॅट इज कमींग फ्रॉम ऑथॉरिटीज ऑन दीस. सो कितें आसा हातून, वॅक्सीन दितकच 2 टायपचे सायड इफेक्ट्स आसता. फर्स्ट इमिजिएट जाता, ते हात सुचता, जोर, जिवाक बरें दिसना, दॅट इज इमिजिएट सायड इफेक्ट्स. ते खंयचेय वॅक्सीन जावंक शकता. वॉट वॉज द कन्सर्न इज जे मागीर सायड इफेक्ट्स जाताले. फॉर एक्झाम्पल मायोकार्डायटीस हार्टाचे, नर्व प्रॉब्लम, फेशियल पॉल्सी, ड्युरायटीस जाताले, ब्लड क्लॉट्स जाताले. हे जाताले कित्याक? दॅट इज बिकॉज ऑफ वॉट इज कॉल्ड इम्यून रिएक्टिवेशन. जेन्ना आमी वॅक्सीन दिता आमच्या शरिरात एंटीबॉडीज निर्माण जावपाक लागता आनी आफ्टर 2-4 वीक्स वाडून बाय 6 वीक्स टू 8 वीक्स ते पीकचेर पावता आनी बाय 2-3 मंथ्स ते देंवता. सो साहजीक आसा इम्युनिटी एंटीबॉडीजचे सायड इफेक्ट्स दे वील कम मेनली एट अराउंड 2 months अँड गो लेस बाय 3 months. सो 3 म्हयन्यापर्यंत जे जाताले आर ऑल गिवन कॉग्निसन्स ऑर गिवन की बाबा हे वॅक्सिनान जालें आसतलें म्हणून. जे कितें आफ्टर 6 months, 1 year, 2 years जर जाता दॅट इज स्पोरेडीक आनी ताका मल्टी फॅक्टोरियल आसता. दुयेंसांनी जावंक शकता आनी तुगेले हेल्थ इश्यू जावंक शकता, मेनी आर द फॅक्टर्स. तर कोविडचे नंतर आता आनी एक प्रश्न विचारपाचो. वी फॉगॉट टू राय. तर आनीक जे एडल्ट वॅक्सिन्स आसता न्ही अबाव 50 years तांकां स्पेसिफीक तांची इम्युनिटी कमी आसा म्हणून तांकां फ्लू वॅक्सीन, न्युमोकॉकल वॅक्सीन आनी एक न्यू वॅक्सीन जे आयला आतां
अगेन्स्ट सरपी म्हणटा पळय बरोबर. झॉस्टर वॅक्सीन ते आयिल्लें आसा जाका शिंगल्स म्हणटात तातूंत भितर लोकल लँग्वेज अबाव द एज ऑफ 50 years मोर सो अबाव 65 तांणी वॅक्सिन्स घेवपाक जाय इन दीस एडल्ट वॅक्सिनेशन्स. बरोबर. आनी एक व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू आसा जो खुबसो हें जाता फ्लॅग जाता की वॅक्सिना लागून ऑटिझम केसीस वाडल्यात म्हूण. आनी खऱ्योच ऑटिझम केसीस वाडल्यात ती वॅक्सिना लागून काय कित्या लागून तें आमी नकळो, पूण ताजेर कितें तरी सविस्तर म्हायती आमकां दिवपाक. हे टॉपीक भरपूर कवरेज जाल्ली आशिल्ली हाजी, कारण की देर वॉज अ डॉक्टर एंड्रू वेकफिल्ड फ्रॉम UK तांणी एक स्टडी पब्लीश केल्ली लॅन्सेटान की MMR वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटिझम. बरोबर. जाल्लें कितें नॉर्मली ऑटिझम जी भुरगीं उलयना इज जनरली 1.5 वर्सांचेर पिकअप जाता. आनी तेन्ना जे आमकां 30 वर्सां पयलीं जे वॅक्सीन आशिल्लें बिफोर वॉज MMR वॅक्सीन जे 1 year to 15 months दिताले. सो दिसता की तो योगायोग म्हणजे इट वॉज ब्लेम्ड आनी तो एक स्टडी ताणें केला बट दॅट वॉज अ व्हेरी स्मॉल स्टडी. मागीर खूब शोध करून ताजेर खुबशे फूड फॉलोअप स्टडीज जाल्या अँड दॅट रिपोर्ट हॅज बीन थ्रॅश्ड अँड लॅन्सेट हॅज विड्रॉन दॅट स्टडी अँड दॅट रिपोर्ट. सो आतां तर क्लियर मेसेज आसा की MMR इज नॉट द कॉज ऑफ ऑटिझम. ऑटिझम इज फॉर मल्टिपल रिजन्स, मल्टीफॅक्टोरियल अँड इट्स अ इन्क्रिजींग टेंडन्सी. तर हर्षद, ह्या टॉपिकाचेर आमी जर तूं उलयत रावले जाल्यार आनी एक वर बसून उलयलें जाल्यार तें सोंपचें ना. पूण आमकां केन्नाय तरी हें बंद करचें पडटलें आनी आतां टायम कन्स्ट्रेंट आशिल्ल्या मुळे हांव हें डिस्कशन आतां बंद करतां. तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. थिवीकारांचो खासगी विद्यापीठाक तांबडो बावटो. खासगी विद्यापीठ नाका, ग्रामसभेत मोठ्या संख्येन एकठांय येत थिवीकारांनी जाहीर केली आपली भूमिका. खासगी विद्यापीठाड एकमतान थारावूय संमत. थिवी फाटोफाट कुडचिऱ्यां लोक प्रस्तावित कोयरा प्रकल्प आड ठाम. आयतारा एकठांय येत प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. सातेरीकूय घाले गाराणे. मीन येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. वेळी ग्रामसभेत आयलो कुटबॉण जेटीवेल्या बेकायदेशीर बांदकामाचो विशय. हळडोण्या ग्रामसभेत खासगी जेटी आड थाराव संमत. हरवळे पंचायत वेंचणुकेत 91.17% मतदान. मोरपिल्ला पंचायत पोट वेंचणुकेत 91.47% मतदानाची नोंद. फाल्यां सोमारा निकाल. ब्रह्मकर्मळी 70च्या विष्णू गुरव या तरणाट्याक मेळ्ळो पुनर्जन्म. जीएमसीतल्या दोतोरांच्या उपचारांक लागून आतुरणार पडिल्लो विष्णू आपल्या पांयाचो उबो. आनी कांपाल ASC ग्राउंडार 24वे राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप सर्तीचे उक्तावण. सी सन अँड सेना उपरांत गोंयांत 4थे येस जातले स्पोर्ट्साचे. दिव्यांग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. आता खबरो विस्तारान. थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खासगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केला. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. भाषा
प्रोजेक्ट आमच्या गावात नाका. खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताचे परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयले जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. पळयात. तरी आमकां कितें सांगलें ती इंडस्ट्री आतां व्हडले व्हडले भुरगे येतले शिकतले वेगवेगळे आमचे सांगले की ती इंडस्ट्री जाल्या उपरांत तूं 4 गाडयो थंय घाल पळय. थोड्यांक कोणाक कितें सांगलें तुमची बायलां ती इंडस्ट्री येयल्या उपरांत कापडां धुवपाक मेळटली. पण हांव एक अशें सांगूंक सोदता एमएलए की आमी बारीक समाजाची जात शिक्षण व्हडलें ना पूण येयले आसा आमी कापडां धुवपाचें काय कितें अशें एक मनाक चिंतपाक येता. कमिटीन हे केले की 40 सिग्नेचर घेवन रेजोल्युशन ताणें पास केला की MIT आनी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येतली म्हणून आमचे 6,33,000 स्क्वेअर मिटराचेर म्युटेशन करून 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडाचेर. कशें जाता हें आमचे दोंगर भाव 150 वर्सां जालीं थिंचोर रावतात थिंचोर. ते खंय वेतलीं तांची जनावरां घेवन ती खंय वेतलीं तांचे ते कांयच चिंतप ना. हांवें आयकलां दोगा मनशांक कमिटीच्या 20 crores आपणाच्या बॉल्सान घालून दोगांयकी 2 फ्लॅटां मेळ्ळ्यान 3 बेडरूम खोरगांव करपाक पुना की सेलरांनी तांकां ही 2 फ्लॅटां दिल्यान एज देव कमिशन प्लस 2% कमिशन. आमच्या लोकांक फोटोन हे पयशे घेवन खंय वेतलीं ती. द पीपल ऑफ TV have realized that what is happening and what the Comunidad of TV has done is absolutely wrong. Full World Peace University is opposed. It's going to be scrapped out. Okay? The chairman of the IPP board is Mr. Pramod Sawant. Why can't our beloved Chief Minister Pramod Sawant have a university somewhere down his side where there are flatlands? Why can't our wonderful hill, which is going to destroy the ecosystem of TV? जरी तो तेंचे इतले लागता जाल्यार तेंची स्वेश खंय घालतली ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां दाखोवंकच ना. सो तेंची स्वेश खंय वयतली इतले लोकांची घाण खंय वयतली. आतां आमचें म्हणणें आसा आमी गांवान आमी युनिवर्सिटी आतां आमी हॅपी आसात कितें तरी बरें जातलें. आनी 10 वर्सां पयलीं हांव फिलिप सिक्वेरा आमचो कामशेचो गांव पहा तो डॉबस्कोचे एक टॅक्निकल स्कूल हाडून सोदतालो आनी थोडी 10 जमीन सोदतालो ताका आयज पर्यंत मेळोंक ना. पूण सरप्रायज जाता की ही 2 लाख जमीन आमचे TV कंपनीन ताका जमीन दिल्या म्हणून. एनवायरमेंटाचेर ही स्वेज जी आसतली ते जमनीर ड्रील करून घालतले आनी हेचो परिणाम फिरना बोडये सिरसय कांसा हेचे गांवाचे उदकाचे झरे कंटेमिनेटेड जातले. जे आतां अंजुना कालंगुटान जाल्ले आसा ती परिस्थिती आमची जातली. आमकां उदकाची सोय मेळची ना. उदीक तांकां वयतलें आनी आमी हांगासर तानीक मरतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवीन सयत 12 जाण देवाक सांगणे घाले. कुडचिरे गावातल्या 12 जाण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें. जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली. ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो. आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात ठराव पास केल्लो. मजगती आयतारा जाणटे नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले. गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जाण देवाक सांगणे घातले. ह्या वाठारांत कोयर प्रकल्प आसा ती जात ताका 12 नांव काय पडलें तेन्ना
पूर्वी त्या पयलीं कितली वर्सां प्रायवेट मारलेले आनी ते पुर्ती जाल्ल्यान तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणट्या आनी थोरल्यांनी तेंचे हागायले आनी दुसरे लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या बटाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रथम नाका तो हांगा हद्दभर करता आनी आमच्या गांवांतलो पंचायत येता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींच आहा आमच्या गांवांत तो पक्ष पार्टी आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक मदत करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय कुठलेंय मोठे कश्ट जाले आनी कळलो आमी सगळे लोक थंय जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही घाणी आमचे हे आसूंक जायना आयज ही घाण हे आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आनी हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळे दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक हे जातले त्रासान पडटले आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना आनी हो कांयचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडयत जाले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो इतलें जावन म्हाजें विभागान तुमकां कसोच नाका नाका आमी शिवनाथ महादेव गांवकर आमी आतां ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आतां थंय 12 जाणांक कितलेशेच पिडयो जाल्ले आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक लढोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव ठेयल्लें आसा थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आनी ही करूंक दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आनी त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले म्हणजे करतले जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज हांगासर ह्या मंदिरात केळबाय बायच्या मंदिरात सगळे जमलेले आसा आनी ही केळबाय सगळे गांवचे अधिकारी आसा ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सागून करता म्हणून केळबाई बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक जागृती केल्या कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत. पिळगांव सारवानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभेंत बरोच बोवाळ जालो. सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपारा उसरा मेरेन चल्ली. मेन म्हणजे SOP आहा पळय ती आमकां सारकी खबर टायमींग कितें आसा गाडयांचो मागीर रस्तेच दलदल जाता तिचेरूच कितें आमी सोल्युशन काडपाचें ठरयलें. मायनींग आमी आतां लेटर करतले की लोकांक जे ट्राफीक वयता पळय तांकां कितें त्रास जावचे न्हू रस्त्यार खरें मडी रोड जाता. आमी फोटो सुद्दां पळयले आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्दां पंचायतीन हाडून दाखयले आमकां आतां आमच्या कडेन आनी आमी ते मान्य केलें की खरेंच हे रोडाचेर कनेक्शन जाता तेन्ना ते बरे भशेन ते सुरळीत तांचो ट्रान्सपोर्ट जावचो गांवांचो शेतकारांचो प्रश्न सुटचो कामगारांचो प्रश्न सुटचो हो आमचो मुद्दम ध्येय आसलो तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आनी सुरळीत तेंच्यांनी मायनिंग आहा ती प्रश्न अशे घातल्या की मायनिंगाचे चडशे प्रश्न आमचे उपस्थित जाल्ले आसा. मेन म्हटल्यार आमचो आतां आमचे IDP जंक्शन जे जाता पिळगांव जंक्शन ते जंक्शन तेंच्यांनी उदक जे आसा ते आमच्या PWDच्या दोन चेंबरान उदक सोडलेले आसा. तो एक प्रश्न उपस्थित केलो आसा आनी जो टायमींग जो आसा हो जो तो फॉलोच करिना हे ट्रान्सपोर्टेशन जे हे आसा ते फॉलो करिना ते एक जालें. आनी आमचे जे 1.5 किलोमिटर जे
सारमानस तू माडोळा जंक्शन आसा पळय त्या इतल्या रोडाक जे पब्लीक रोडाक जी हे जाता डस्ट जाता लोकांचे पडपाचे घातक असो रोड जाल्लो आसा तेजेरूय आमी हांगासर डिस्कशन केल्लें आसा आनी तेजेर आतां आमी निर्णय कितें तरी घेतलेच. मदीं मदीं लोक कितें आसा ते बंद करतात आमी म्हणटा की कायम स्वरुपी तें बंद जावचें अशें म्हणून आमचो एक निर्णय जाल्लो आसा. पंचायतीन कितें सांगला? पंचायतीन आमी एक्शन घेता म्हणून सांगला आतां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा कवळे पंचायतीची जाल्ली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ग्रामसभेत पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां, हेडपी सुणी आनी गोरवां ह्या विशयांचेर बरीच चर्चा जाली. हेडपी गोरवांक आनी सुण्यांक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक अपघाताकूय तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून लोकांनी हेडपी गोरवां आनी सुण्यांचेर तोडगो काडचो म्हणून मागणी केली. ते प्रमाणे हे समस्येचो बेगीनूच तोडगो काडटले अशें आश्वासन पंचायत मंडळान दिलां. आयची ग्रामसभा सामकी बरी आसून भोंवून जाली आनी काही मेन थाराव आमी हांगसर घेतले आसा म्हणजे आमच्यो कमिटी काडनाशिल्ल्यो आसता आमी दोन सी जावं आनी आमचे दोन तीन कमिटी काडलेल्यो आनी बाकीच्यो ज्यो कमिटी आसा त्यो सगळे आमी पंच मेंबरूच आशिल्ली पूण ह्या ग्रामसभेक आमी वीस ज्यो कमिटी आसा त्यो काडपाक लागून थाराव. कितली काडली कमिटी? आज आमी कितें मेन ठराव बीन जालें कितें? मेन तर आमच्या कमिटीन आमी उलयलें आतां आनी तेणी पळय कितें तें कमिटीन कितें आसा तें करपाचें लोकांनी सजेशन दिलां आमकां. पण आमकां लागून प्रॉब्लम जाता गांवांत कितें जें आसा तें आमचें हेल्थ सेंटर तें आमचें तिस्कार आसा धवळे एरियेंतलें तेजेर आमी उलयलें आनी तें आमकां आमची शाळा जी खाली आसा धवळे तेतून हाडपाचें सजेशन घेतलेलें आसा. आनी आतां तशें व्हडलेंशें अशें कांय ना फक्त एक कमिटीचेरूच आमी सगळीं उलयलें आनी ज्यो 3-4 कमिटी आमी काडल्या आनी तेंचेर पळय जे कमिटी मार्फत कितें करपाचें तें लोकांनी सजेशन दिल्लें आसा. कॅटलाचेर आमी ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल एंड एनिमल वेलफेअरा कडेन टायअप केल्लें आसा थ्रू एनिमल हजबंड्री आनी आमकां ऑर्डर आयिल्ली आसा. आतां आमी तो प्रोसेस फुडें व्हरतले आनी स्ट्रे कॅटल जी आसा ती व्हरपाक चालू करतले नेक्स्ट वीक. बिफोर दॅट जे कोणाली गोरवां आसा ते सगळे फार्मराक आमी आपयतले परत रिक्षे भोंवयतले आनी अवेर करतले की बाबा स्ट्रे अशी कॅटल सोडनाका तेजे बरोबर कोण तरी रावा नाजाल्यार बांदून दवरा अदरवायज ती स्ट्रे कॅटल वील बी लिफ्टेड. सो एक स्ट्रे डॉग्सांचो प्रश्न येयल्लो स्ट्रे डॉग्साचो बरोच हें आसा ते बरोबर आमी ते पिपल्स फॉर एनिमला बरोबर टायअप चालू आसा. थोडेशे कितें तरी डिफरन्स ऑफ एमावंट स्टरलायझेशन ते सेटल करपाचें आसा. ते जालें की म्हाज्या हिशोबान 1 म्हयने भितर आमी तेंय काम करतले. कुडपण जेटी आनी हेडगी गोरवांच्या विशयावेल्यान वेळीची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटल्या दिसांनी कॉलरा दुयेंसाक लागून कुडपण जेटी बरीच चर्चेत आशिल्ली. जेटीर बोटी नांगरून दवरतात तो वाठार सामकोच हळशीक आशिल्लो. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो पूण अजूनय ही बांदकामां तशीच आसात. ह्या बांदकामांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. आमी कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना मात बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. हय थंय न्ही कितें जाल्लें आमकां आतां डायरिया कॉलेरा आनी व्हेक्टरबोर्न डिजीज हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक लागला. आनीक आमी खंयच्याच बिझनस एक्टिविटीच्या अगेन्स्ट ना. सो थंय आमी एक प्रपोजल मांडलें आनी लास्ट टायम जेन्ना सीएम विजीट केल्ले तेन्ना थंय गांवकारां मदीं मातसो प्रॉब्लम जाल्लो जी इलिगल स्ट्रक्चर एक्जिस्ट जाता तेका लागून. सो आमी आयज प्रपोजल मांडलो की जर गांवच्यांक आमकां गांवच्यांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय आनी गांवकारांक ते मेळपाकूच जाय. सो आमी एक प्रपोजल मांडलो की ती एरिया जी आसा ती डेव्हलप करपाची थंय स्ट्रक्चर उबी करपाचे लिगली स्ट्रक्चर उबी करपाचे फिशरीसान जावं कोणी आमच्या ऑथॉरिटी आहा तेणी आनी आमची गांवकारांक ती चलोवपा दिवपाची. दिस वॉज अ स्ट्रक्चर. पण आज बोवाळ जावपा कारण कितें बोवाळ जावपा कारण म्हणजे तांकां ते कोण तरी थंय 40 ते 50 स्ट्रक्चर उबी केला आनी म्हयन्याक 5 ते 40 हजार रुपया भाडे घेता आनी ते इलिगली चलोवपाक जाय तांकां. ते त्यांची इन्कम बंद पडत म्हणून तांचेर भयिल्लो आसा. आमकां हे इलिगॅलिटीज नाकात. एक बरो इशू रेज जालो रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चर आनी कुडपण जेटीचेर सीएमान विजीट केले आनी त्या तोंडार एक मेंबरान थिंगा गांवच्या मेंबरान थिंगा स्ट्रक्चर इलिगल आहाय तेचेर इलिगल आहा म्हणून सांगिल्लें थिंगा कुडपणा जेटीचेर आहाय थिंगा ते तो मनीस कोण सांगलो तो ते खबर आहा
एसोसिएशनाचे ऑफिस आहा ते इलिगल आहा ते वॉटर बॉडी फिलिंग करून ते केलो आहा एसोसिएशना ऑफिस आहा तेच भायर ते रिवर साल हॉटेल आहा ते बी इलिगल आहा ते काय बीन सेटबॅक ना काय ना हे कोण पयली बॉडी आहलो तेमी आपणा जाय तशें करून थिंगा स्ट्रक्चर बांदपा दिले म्हाका दिसता हे लिगली हे कंटिन्यू चालू आहा अशें करून आतां ही हिस्ट्री कॅटल आहा थिंगा आतां वेली हिस्ट्री कॅटलाचे हांवें प्रपोजल केला लँड एक्विजिशना धाडपाचें लँड एक्वायर करपाचें आनी थिंगा एक आंबेली आनी वेली हे बोगले पंचायत आहा आनी जॉयंट आहा सो थिंगा एक कॅटल पावंड घालपाचें जावपा शकता प्लस थिंगा ते ग्राउंड डेव्हलप केला तो हाफ डन आसा प्लस थिंगा उदक वता आनी हांव एक वर्स जालें ते उदक सोडपाक प्रयत्न करून म्हणून मागता वर्स जालें कांय ना कांयच एक्शन ना आनी म्हाका दिसता आमचे ग्राम सभा आमची जनरल पब्लिकाक कितें व्हॅल्यू आसा म्हणून आय एम आस्किंग देम एक्शन टेबल रिपोर्ट फ्रॉम ऑगस्ट लास्ट इयर पूण कांयच मेळना केटल फोंडा येयला केटल फोंडा आमकां तेमी म्हणपाक लागले ते गोरवां तुमचे आमचे डायरेक्टर एनिमल हजबंड्री तांकां एक लेटर कोतली आनी तेंकां आतां आमी घालपाचें की तेंकां डिस्कशन ते आमकां सांगतले तेंकां आमी डिस्कस करतले आनी ते इश्यू मातशें सॉल्व करून जाता जाल्यार आमी ट्राय करतले आनी MDR रोड तो आमी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टार तेंकां आमी लेटर केल्या तो आमी डिनोटिफाय करूं म्हणून आनी आतां आमी लेटर कोतली गुगलाचे एक्चुली ते गुगलाचे बीन तो रस किन्या दाखयला फुड्या पाटून वेली वेबसायट तीन दाखयला तो आतां आमी एक लेटर बी कोतले आनी गुगल मॅपाचे आसते आमी तें डिनोटिफाय करून आमी लेटर हळडणची ग्रामसभा जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीच्या विशयाचेर बरीच तापली थळाव्यांनी खासगी जेटींक खर विरोध परगटायत निमणे ह्या विरोधात थाराव मंजूर केलो आयतारा हळडणा जाल्ले ग्रामसभेत जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीचो विशय बरोच तापलो पंचायती प्रमाणे जमीन रूपांतरणा आड जे निर्णय आसात ते कोर्ट तसेच सरकारा वतीन जातले अशी माहिती सरपंच अश्विन डिसोजा हांणी दिली मजगती खासगी जेटींक खर विरोध करीत ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत पास केल्ल्याचे सरपंचान सांगले ग्रामसभा बरी जाली पीसफूल आय मीन देर वॉज वन इशू वीच दे हॅड brought up about CS land conversion. Land conversion is not a matter of the panchayats to decide. So the honourable courts are looking after it. Concerned parties have gone to the court, notices are shown. So we have mentioned that we are not doing this discussion here because the matter is in the court and whatever it is the government will decide. We will abide by whatever the court rulings are. Apart from that, it was an ordinary Gram Sabha, normal drainages, cleaning of roads and everything. इलिगल स्ट्रक्चराचे कितें येयल्ले इलिगल स्ट्रक्चर जे आदल्या आमदारान घेतलेले ते आदलो पंच मेंबर वॉज ट्रायंग टू इंडायट मी इन दॅट मॅटर that the structure is come during my tenure. What has happened, there are approved plans during EHN दिताना ते प्लॅन बी दिताना ते प्लॅन बी सगळे EHN दिताना ताका त्या सायझीचे आसचे म्हणून ताका अप्रूव करून दिल्ले आहा म्हज्या टेन्युअरान हांवें स्टॉप नोटीस काडली सायट इन्स्पेक्शन काडलें ओन्ली फॉर मी टू नो दॅट इट वॉज ऑलरेडी इशूड सो इट बिकम द मॉकरी ऑफ तेजें कितें करून दवरलें कारण तें आमकां खबर ना आनी आतां कितें जालां तेका तेज्या आंगार आयलें म्हणटा तो मागीर सरपंचाच्या नाका पावना हांगा दिता तें तें उलयता बट नॉट रिक्वायर्ड येट आतां RTIच्या अंडर डॉक्युमेंट्स येयला लेट हिम कम टू नो आनी ताचे बरोबर रावल्ले पळय थोडे लोक ताची घरची आहा ते इशू करपाक हावज नंबर सो दे न्यू ऑल दीस थिंग्स वर देर प्रायर टू मी प्लॅन इज अप्रूव्ड ड्युरींग द EHN नंबर इशू and उल्टे मागीर it is not fair. So that's why I didn't bother to reply and all. I said in the right forum I went to Gram Sabha when the matter came. ताका जेन्ना सांगलें तूं present आहा ते मिटिंगेक matter ended there only. So we realized this is not something that they can just walk over me on any things which they are party to, basically. So we have done corrective measures. We have seen to it that whatever procedures have to be done. And then he gave a reason saying that it was damaged, the structure was damaged and he's repairing. But everything was already approved before us. जेटीचेर कितें जालें जेटी ह्यो पळय हात CZMPचेर पळय हात त्यो ट्युरिजम पर्पसाक यूज करपाक लोकांक प्रॉब्लम ना बट दे आर सेइंग नो परमिशन शॅड बी गिवन इन प्रायवेट ओन लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर कोमनीदार लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर इन गव्हर्मेंट लँड ऑल्सो एडजस्टंट टू द रिवर ऑन द एंटायर स्ट्रेच
बट एक्झिस्टींग जे आहा तेंचो तर कोण ऑपरेट करूंक सोदता प्रिफरेबली आमच्या आल्दोणकार देन दे मे बी गिवन परमिशन फॉर टुरिझम पर्पज. स्नेहा सोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ले वेंचणुके खातीर 91.17% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोटवेंचणुकेक लेगीत 91.47% मतदान जाल्लें आसा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवारांक नात देंविल्ले. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद दिसून आयला. आयज आमचे हरवळे विलेज पंचायत इलेक्शन्स असले पोल्स असले. सो आता 5 सुमार पोल्स कन्क्लूड जाले. सगळे कंडक्ट जो आहा पोलाचो तो पीसफूल जालो. खंयसरूच आमकां वायोलेशन मेळोंक ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाचे. आणि एट द एंड ऑफ द डे एट 5 आफ्टर द क्लोज ऑफ पोल द फायनल काउंट वोटर टर्नआउट इन वॉर्ड नंबर 2 95.58%. वॉर्ड नंबर 3 आसा थंय 83.84%. वॉर्ड नंबर 4 89.39%. आणि वॉर्ड नंबर 5 जे आहा थंय 93.35%. सो ओवरऑल जी वोटर टर्नआउट जाल्या आयज हरवळे पंचायतीची ती 91.17% जाली. सो हेचे काउंटिंग जे आसा ते फाल्यां सकाळी 8 सुमार स्टार्ट जातले. स्ट्रॉंग रूम जो आहा तो आमी 7:30 सुमार ओपन करतले. सो तशें कॅन्डिडेटांक सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्लें आसा आणि त्या टायमार एज पर शेड्यूल काउंटिंग स्टार्ट जाता. भाऊ आज बाय इलेक्शन आशिल्लें कशें जालें गांवांक इलेक्शन? इलेक्शन सुसेगाद जालें कांयच कटकट ना. आतां कितले वोट आसा हांगा? 340. अरावंड आतां कितलेशे जाला? 310 जाला. 310. अशें गांवां पयलीं सुद्दां पंचायती इलेक्शन अशेंच तरेन इलेक्शनां वोटींग बरें जाता हांगा काय हे फावटी चड जाला अशें कितें आसा? तशें आमकां अशें जाता. आसा मोरपिल्ला हांगा आज बाय इलेक्शन आशिल्लें आनी टोटल वोट आशिल्ले 340. आउट ऑफ दॅट सद्या वोटींग जाला 311. तेतूंत भितर फिमेलाची 159 आनी मेल 151. ओवरऑल 91.47% वोटींग जाला. आनी जे दोग जाण कॅन्डिडेट आशिल्लो सोनू वेळीप आनी तुळशीदा वेळीप दोगांयनी कॅन्डिडेट आपूण जिखतले म्हणून दोगांयनी म्हणटा आपूण दोगूय कॉन्फिडन्स आसा. तशेंच सोनू वेळीप आशिल्लो तेका जे प्रमाणे सांगला ते बाबू कोवेकराक सपोर्ट. दुसरो कॅन्डिडेट आसा तुळशीदा जो स्टँडींग MLA आसा सद्या प्रेझेंट एल्टन डिकोस्टा. खंय तरी फावटी जे प्रमाणे लोकांचें म्हणणें आसा हांगा लास्ट फावटी जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो बाबू कोवेकराच्या सपोर्टाचोच आशिल्लो आनी खूब वर्स जाले हांगा ते. आतां हे फावटी हे इलेक्शनाक वोटींग बरें जाल्लें आसा आनी पळोवपाक जाय की चेंजीस येता काय परत तशेंच उरतले. वेळूस ठाणे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून फुकट गेले. ही गळती शेनवारच्यान लागिल्ल्याचें कळटा. आयतारा सुटी आशिल्ल्यान ही पायपलायन दुरुस्ती जावपाक पावली ना आनी व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाली. वेळूस ठाणे रस्त्याच्या मधोमध हांगासर उदकाची जी पायपलायन आसा ही फुटलेली आसा आनी कितलेशेच उदक हांगासर वाया वचपाक लागलेले आसा. ह्यो मेन रस्तो आसल्या कारणान कितलेश्योच गाडयो हांगासर वयता आनी हांगासर जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी बेगोबेग ही पायपलायन आसा ही रिपेर करपाक जाय आसली. मात आजुनूय तेंच्यांनी ही पायपलायन आहा ती रिपेर केलेली ना. शेनवारा सांजची रातचो ही पायपलायन फुटलेली आसा असो लोकांचें म्हणणें आसा. आनी आयज आयतार आसा आनी आजुनूय दनपार जाली तरी कोणीच हांगासर पाणी करून ही पायपलायन सारकी केलेली ना. आमी पळयता की कितलेशेच गांव आसा हेंकां नळाचें उदक मेळना आनी तांकां उदका खातीर वण भोंवचें पडटा. मात हांगासर पायपलायन आहा ही फुटोन अशेंच उदक वाया वयता. ताका लागून जे खात्याचें दुर्लक्ष आसा हें सारकें दिसता. कित्याक तर ह्यो रस्तो मेन आसा आनी कितलेशेच हांगासर जे संबंदीत खात्याचे जे कर्मचारी आसा ह्या रस्त्यासूनच वयता. मात कोणाचेच हांगासर लक्ष वचोना कितें असो सुद्दां प्रश्न पडलेलो आसा.
ह्या जाग्यार आमी पळयता की हांगासर हें आसा खणलेलें आसा हांगासरच खुबशे टायमार हांगासर पायपलायन फुटता आनी तेजेर माती घालून तेजो भराव घालून ते पॅक करता पूण परत हांगासरच ते रिपेर परत पायपलायन फुटली गेली वयता ताका लागून खात्यान जेन्ना रिपेर करता तेन्ना काळजी घेवन ती रिपेर करपाची आनी फुडल्या फावटी फुटपाक जायना अशी सुद्दां तेंच्यांनी दखल घेवपाची गरज आसा आनी ही जी पायपलायन आहा ती बेगोबेग रिपेर करून जी उदकाची वाहतूक आसा ती सुरळीत करपाची मागणी ह्या थळाव्यांनी केलेली आसा वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंय हे सन सी आनी सँड हाका लागून फामाद आसा पूण आतां खेळा खातीरूय गोंय फामाद जातलें असो विश्वास सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलो. 24वे राष्ट्रीय दिव्यांग स्विमींग चॅम्पियन सर्तीचे उक्तावण सुवाळो कांपाल हांगा पार पडलो. अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम यहाँ पे गोवा में ये स्विमिंग की नेशनल चैंपियनशिप हम प्राप्त कर सके और हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी सुविधा को देखना और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना और एक इंक्लूसिव भारत इंक्लूसिव गोवा करने के लिए हमारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हम मेहनत लेंगे. भाइयों और बहनों आप यहाँ पे बहुत ही उम्मीद लेके आए आपको पहले मैं बधाई देता हूँ आपको यहाँ तक आने के लिए और बहुत सारे लोगों ने खुद के खर्चे बनाकर यहाँ पे आए हैं और अगली बार आप यहाँ यही से इससे भी बड़ा त्योहार हम मनाए बड़ा युवा इवेंट हम मनाएंगे. इसीलिए मैं एक ही कहता हूँ गोवा फेमस 3 चीजों के लिए है. एक है सी, एक है सन और तीसरी है हमारे सैंड. सी सैंड और उसी के में चौथा यस आ रहा है वो स्पोर्ट्स है 4 यस और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पे है जिन्होंने इतना बढ़िया नेशनल गेम्स यहाँ पे परफॉर्म किया है और सब तरीके से सब दुनिया ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है. The world has congratulated the Honorable Sports Minister of Goa for organizing a beautiful national games. आज तक जिस तरीके से कभी भी नहीं हुआ उतने मात्रा पे उन्होंने नेशनल गेम्स को यहाँ पे परफॉर्म किया था. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थिये कम्युनिटात जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खाजगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केलो. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताच्या परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयलें जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणीचेर परिणाम जातलो. तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उच्चे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घाले. कुडचिरे गांवांतल्या 12 जण देवस्थान वाठारांत सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्या हालचाली सुरू जाल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितूय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन आनी डेब्रिस प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें.
पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांचे अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावयल्यान ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपरां उसरा मेरेन चल्ली. मांडवी पुलाचेर आयतारा फांतोडेर 4:30 सुमार कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. दुचाकी चालक दुसऱ्या गाडयेक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा. गोंय राज्य भास संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आस्पावन घेतले, अशी माहिती राज्य भास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी दिली. आयतारा सकाळी 7:30च्या सुमाराक दिल्लीच्या रोहिणी वाठारांत CRPF शाळेकडेन स्फोट जाल्ल्याचें कळटा. थळाव्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण घडणूक थळार मोठो आवाज आयलो तशेंच धुंवर दिसून आयलो. ह्या घडणुकेन शाळेचें वण्टीचें लुकसाण जालें, तेच बरोबर लागसारचीं दुकानां तशेंच गाडयांचें बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. ही घडणूक घडटाच दिल्ली पुलीस तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान बेगोबेग घडणूक थळार पावले. सुदैवान कोणाकूच ह्या घडणुकेत जिवीतहानी जावना. गोंयभर हवामान खात्यान 22 ऑक्टोबर मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो.
फाटल्या काही दिसा आदी जीएमसीत मोबायल चोरेचे प्रमाण बरेच वाडिल्ले. तेच फाटभुंयेर आक्षे पुलिसांनी मॉविन फर्नांडिसाक अटक केल्या. ह्या दुबाविता कडल्यान सुमार 1.5 लाखाचे 10 मोबायल फोन जप्त केल्यात. तशेंच मॉविन फर्नांडिसा आड 16 गुन्यांव नोंद जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. चंदीगडात डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाढ जाल्या. फाटल्या 14 दिसांत चंदीगडात 56 नवे डेंग्यूच्या दुयेंती नोंद जाल्यात. सद्याक आंकडो 125 पावला. हाका लागून भलायकी अधिकारी हुस्क्यांत आसात. तकली दुखप, जोर येवप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. तेन्ना कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. वेळूस ठाणे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून फुकट गेले. ही गळटी शेनवारच्यान लागिल्ल्याचें कळटा. आयतारा सुटी आशिल्ल्यान ही पायपलायन दुरुस्ती जावपाक पावली ना आनी व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.